हांव तुका अर्घ दितां वाकणटां आनी दिनवासतां दुनिया ह्या आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आनी ह्या वेळार तुवें आमकां हिंगा एकठांय केल्ले पासत हे तुजे भासावणी पासत तुवें म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात हांव तुमच्या मदें हाजीर आसा आनी ह्या उतराचो आमचो भावार्थ आमी तुका पळोवंक ना पूण दुनिया तूं आमच्या ह्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उतरा वरवीं तूं आमच्या मदें हाजीर आसा आनी ह्या भाव भयणांच्या नांवान हांव हीं उतरां उलयतां आनी ह्याच वेळार जेन्ना हांव उतर उलयतलों तें उतर तुका मानता पळय ते भाशेन आनी हें उतर आयकतल्यांक हें म्हज्या भाव भयणांक बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा तसलें जावचें पासत हें उतर फकत तुजें जावचें ही म्हजी जीब तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान माग केल्या म्हण हांव मानून घेतां हें म्हजें मन तुका मानता ते भाशेन तें उलोवंक हे मनांतलीं हे तोंडांतलीं उतरां भायर काडूंक तुज्या मोगाचीं उतरां ती जावंक आनी त्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक जशें जेजू तुवें भासायलां जिवीत बदलात देवाचें राज लागीं आसा आयज ह्या जाग्यार आमी भाव भयण एकठांय जाल्यात हे आमच्या जिविताची नवसुळणी करूंक आनी तुज्या उतरां वरवीं आयच्या दिसाक ह्या जाग्यार आमी हाजीर जाल्लीं आसात ती फाल्यांक हे भाशेन केन्नाच उरची नात नवी मनशां जातलीं नवी तुजीं भुरगीं जातलीं म्हण आमी काळजांतान सोत म्हणटा आनी तुज्या पुता वरवीं बापा आमी तुका अर्गां दिता बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन देव बरें करूं बसुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मातशें उलयात आं कित्याक हांव नवो मनीस आसा तुमकां पळोवन म्हाका भिरांत दिसोंक नाका तुमी उलयना जाल्यार म्हाका भिरांत दिसतली हांव समजतलो हांव तुमकां मानवंक ना म्हणून केन्ना इचत्ता न्हू न्हवरो मानवला व्हंकल मानवल्या काय म्हणून आनी भासाभास करतात ते भाशेन तुमी म्हाका कडेन भासाभास करूंक तयार आसा काय ना तयार आसा काय ना तुमचो आवाज म्हाका दिया तुमचो आवाज येयत जाल्यार केन्नाय जिवाक बरें दिसतलें हालेलुया हालेलुया थँक्यू जिजस हालेलुया तुमी बसून रावा आनीक म्हाज्या बरोबर हें हालेलुयाचें मागणें आमी घेवया जेन्ना कसलेय गरजेक आकाताक आमी मागणें कोत्ता हांव तें मागीर सांगता तुमकां पूण सद्याक आतां ह्या वेळार आमी एकामेकाक पळोवचे न्हय आमचे आनीक पावट दोळे बंद करुया आनी हालेलुया करुया तुमच्या मोतीन चिंतना करा तुमकां कितें जाय पळय तें आनी हालेलुया चालू दवरात हालेलुया रबशिया बला शाला हालेलुया हालेलुया हालालिया रेलुया हालेलुया हालेलुया रबशिया बाबा लबशा ककला बतो तेरा लबशा बाबा लबकला ओशु होरा बाशी रबा 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 लबशा तियारी लुया लबशा बाबा लबशा तकरोला होरा बाशी रबा 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 लबशा तियारी लुया ला 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 लबहा लबहा कला बशोतर ही हरा बाशी रबा 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 लबा लबशा करा लबतो तरिया लबशा Shabala Bashakala Bashota Tariara Bashakala Bota Tariara Bashaba, he had a Bashaba Labasha, Yara Labashaba, Hora Bashira Barabara Labashaba, Hora Bashikala Bashata Tatarabashi, Bashaba, he had a Baba Labasha, Labasha, Rabashaba, Halala Labasha, Kalabashata Tariara Labashaba, Hora Bashira Barabara. Hallelujah, Rabashi, hallelujah, 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 hallelujah. Just thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Arga tuka Jesus. Wakani tuka Jesus. Mohima tuka Jesus. Jai tuka Jesus. Hoglap tuka Jesus. Stuti tuka Jesus. Aradan tuka Jesus. Dinvas tuka Jesus. Podvi tuka Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. कशें तुमी सगळीं आशिर्वादीक
जशीं उतरां आमी हिंगासर शिंगतात ते भाशेन तुमचीं उतरां बदलतात. पूण आमची सोय बापूर म्हण आमी उलयतात तेन्ना कशें उलयतात? बरीं आसात ना जाल्यार बरीं ना. पूण ह्या जाग्यार पावल्या उपरांत आमचीं उतरां बदलल्यात आनी हिंगा दाखोवन दिता आमची मनाची नवसणी जाता. ओ जाल्या, वय काय ना? जाल्या काय जाता? जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी संवय जावन आसा. हांव दुसरें चड कांय उलयना, हांव कांय नोको. पयले सद्याक म्हाका इंग्लीश गायलां आहा हिंगा, पूण तें वाचूंक म्हाका कळना आनी बरोवंकूय कळना. हांव ब्रादर नांवाचो, देवान वेंचून काडलेलो, कश्टवलोलो, कश्टाक सांपडलेलो आनीक कांय नोको आसतना म्हणटा ते भाशेन म्हाजेच चुकीक लागून म्हाज्याच पातकाक लागून मन्नाची फॉर्मोण हांवें चाखलोलें. तुमी कितले जाणां वळखता म्हाका हिंगा? ही बसल्या पळय ती ना. आतां वळखता काय पयलीं वळखता? 5 वर्सां पयलीं, 10 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं? प्रेज गॉड. पूण भोव थोडीं कोण ना, एकलीं 2 जाणां आसात म्हजी भाव भयणो. पूण 20 वर्सां पयलीं हांव FIL नाल्ल अशें म्हणटात न्हू, FIL नाल्ल म्हणून. पूण FIL नाल्ल जाता? आतां म्हाका कळटा आतां FIL नाल्ल ना, NIL नाल्ल जाता. पुर्तुगेज भाशा लेत्रां ही. हांव तितलेंच उतरां जाणा आसलो. पवित्र पुस्तक वाचूंक नोको आसलो. 40 आनी 9 वर्सांची पिराय जालोली. 40 आनी 9 वर्सां. 49. 49 वर्सां इतली पिराय म्हाका जालोली. तेन्ना हांवें मरण चाखलोलें. हांव मरणाक रेडी जालोलो. त्या टायमार म्हाज्या भितर सावन जेन्ना हॉस्पिटलाच्या बेडार आसलो त्या वेळार म्हाज्या काळजांतल्या भावनांतल्यान ओतेम्यांतल्यान देवाचें नांव तोंडांतल्यान भायर सरलें. तें नांव तुमी सगळीं जाणा आसतलीं. देवाचें नांव कितें? जेजू. आमकां नव्या कोराक, पोन्न्या कोराक जायतीं आसलोलीं. आनी हांवें म्हाज्या तोंडांतल्यान उच्चारलें, जेजू आसतना म्हाका कांय जावचें ना. बस पुरो. देवान कितलो म्हजो मोग केलो तो तेन्ना म्हाका मागीर फाटल्यान म्हाका कळोन येता. जे दोतोरा कडेन वखद नासलें, दोतोराची गॅरंटी नासली, पूण देवाची गॅरंटी आसली. आनी ती खंय आसली? देवाची गॅरंटी खंय आसली? ती देखून ना. म्हजो जेजू आसतना म्हाका कांय जावचें ना तें देखून हांव नोको. 1 Peter 24 नोको ना म्हण आनी कांय नोको. आनी हें देखून हांव नोको आसलो. पूण बेडार न्हिदला थिंगा म्हाज्या ओत्मीक जिवितांतल्यान देव म्हज्या तोंडांतल्यान उलयलो म्हाका कडेन. ही म्हजी भावना आतां. आदीं म्हाका नोको आसलो हांव. पूण मागीर फाटीं 1 वर्स जाता, 2 वर्सां जाता, 5 वर्सां जाता, मागीर तेन्ना म्हाका कळोन आयलें की देव मनशांतान उलयता. वय काय ना? देव कोणातान उलयता? आमचे तान उलयता. पूण आमकां समजूंक, आमकां आयकूंक कळना. देखून तें एक गायन आसा, उतके करचो मियां कान तूं म्हजे. कितें करूंक? ताळो तुजो आयकूंक आनी खोशी तुजी समजूंक. जेन्ना देवाचो ताळो आयकला म्हण देवाचो ताळो कळत जाल्यार देवाची खुशी आमकां ओळखूंक मेवत जाल्यार आमकां तेन्ना दिसून येता देव म्हज्या लागीं उलयला. हालेलुया. आनी देव माकोडच एकल्या कडेच न्हय, एक केल्या देवाच्या भुरग्यां कडेन देव उलयता. तुमी तुमच्या भुरग्यां कडेन उलयता काय उलयना? उलयतात. तूं आमी देवाचीं भुरगीं काय ना? देव आमचे कडेन उलयता की ना? हय उलयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी ते भशेन देव आमचे कडेन उलयता तें म्हाका तेन्ना न्हू मागीर कळोन येता. एक उतराचेर म्हाका गमलें, जेन्ना देव म्हज्या सांगाता, देव म्हजो आसतना म्हाका कांयच भिरांत ना, हांव मरचो ना. आनी ह्या उतरांतल्यान म्हाजी फुडली वाट चालू जाता. हॉस्पिटलांतल्यान हांव रिटायर म्हळ्यार कितें म्हणटा ताका? डिस्चार्ज जाता. हांव घरा येता.
आनी तेन्ना दुसरी सुरवात म्हाजी वाटेची हातीन बायबल घेवन, हो बायबल नासलो तेन्ना, 20-25 वर्सां पयलीं धाकटो बायबल आसलो, तांबडो आनी ब्लू पवित्र पुस्तक. तो वातीन करून दिमी घालून हांव दुकानीर रडलो. वाचूंक नको, बरोवंक नको सारकें, पूण तरी आसतना आशा जाली म्हजी, म्हाका तुजें उतर शिकोवंक दी. म्हाका दुडू नाका, ग्रेस्काय नाका, पूण तुज्या उतरान शिकोवन तुज्या पासत कितें तरी करूंक. म्हाका तुवें जायतें दिलें, म्हज्या पासून हांवें जायतें केलें, पूण सांबाळूंक कळोंक ना, गिन्यान ना जावन ओगडायलें. निमाणें जिवीतूय म्हाजें ओगडायलां. आतां म्हाका 2 वर्सां जिवीत दी हो बायबल शिकोवंक आनी तुज्या पासून कितें तरी करूंक. मागीर हांव मरूं, मागीर येता. ही उतरां म्हाजी देवान आयकली म्हणून आतां म्हाका कळोन येता. देवान म्हाका 2 वर्सां न्हू, आयज 25 वर्सां सुबेज वाडयली. जरी जर म्हाका दिलां जाल्यार तें देणें तुमकां ना. आमी जायते जाणां कश्टावतात न्हू. कोणाक किडणेचे प्रॉब्लेम, कोणाक हातांनी कसले प्रॉब्लेम, कोणाक कॅन्सराचे प्रॉब्लेम आनी जायते अशी नांवां ना तसले दुयेंसांचे प्रॉब्लेम. ते प्रॉब्लेम देवाक व्हडले काय आमकां व्हडले? आमकां व्हडले. पूण तें धाकटें करूंक आमचे कडेन जाता काय जायना? जाता. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचला. कसलो रचला? आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो. म्हणल्यार देव कसलो? आतां हांव काळो आहा, देव काळो आसलो काय? तूं धोये आसा, देव धवो आसलो काय? तूं लांब आसा, देव तुजें लांब आसलो काय? तो मोटवो आसा, देव मोटवो आसलो काय? पूण खंयच्याय सारकें आनी खंयच्या रुपाचो देवान रचलो? ओतमो दिश्टी पडटा? देव ओतमो, तूंय ओतमो. देव ओतमो, तूंय ओतमो. वय काय ना? आमी ओतमो सगले. ही कूड जावन आसा त्या ओतम्याचें घर, हितून भितर ओतमो आसा. पूण ओतमो म्हणल्यार कितें? आमी हें जाणां जाय न्हू. कोण सांगशी म्हाका ओतमो म्हणल्यार कितें तें? ओतमो म्हणल्यार देव म्हणटले तुमी. हें हांव पयलें सांगता तुमकां. पूण दुसरें म्हाका डेफिनेशन जाय, ओतमो म्हणल्यार कितें? ओतमो जावन आसा एक पदवी. ओतमो जावन आसा एक पदवी जी जायना तें जाता म्हणपाची. ज्या मनशा लागीं जायना तें देवा लागीं जाता. वय काय ना? आतां देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्याचो उचला. ती पदवी तेणें आमकां दिल्या काय दिवंक ना? देखून म्हळ्यार हांव ओतमो, देवान म्हाका ओतमो दिला, ओतम्याचो रचला. आतां हो ओतमो कसो कवता? देव पदवी खंय आसा आमी जाणा जावंक जाय. जाय काय नाका आमकां? जाय. नाजाल्यार आमी ओतमो ओतमो म्हटलें आनीक गेली. पूण ओतमो कितें ती खबर ना. सो म्हाजें नांव वास्को मामा. फामाद नांव वास्को मामा. आतां वास्को मामा म्हूण पळयलो जाल्यारूच तुमी वळखतलीं काय ना? पळयना जाल्यार वळखतलीं ना. तेच भाशेन देवाची पदवी पयल्या उपरांतूच ओतमो कितें तें आमकां कळोंक कवता. ओतम्याक एक पदवी आसा, ती देवाची पदवी. ओतम्याक 2 आसा. एक दुश्ट ओतमो आसा, वायट ओतमो, आनी एक पदवेचो ओतमो, उजवाडाचो ओतमो. आतां उजवाडाच्या ओतम्याक आमकां कितें जाय? देवाचें उतर. वय काय ना? देव उजवाड, देवाचें उतर आमकां जाय. आतां तेजें उतर आमकां कशें आमच्या वडोवक दाखोवं येता? देवाची वडोवक आमच्यांनी कशी घेवं येता? आनी ओतमो देवाचो म्हजेर आसा म्हणून म्हाज्यान कशें दाखोवं येता? उतरां नासतना कन्या जातल्यो. तूं देवा सारक्याचें म्हूण कशें दाखोवं येता? हांव देवा सारको कसो दाखोवं येता? जाका देवान पाठयला
तो देवाची उतरां उलयता. देव कोण? देव कोण? देवाचें उतर. मोग मागीर येवया. पूण सुरवातेक कितें सांगता? स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदीं. बरें, बायबल घेवया. जॉन 1:1. समजता तुमकां हांव सांगता तें? म्हाका जाय तुमी समजलेली. कोणाकूय मातशें देखून कितें चूक आसल्यार समजोंक ना जाल्यार आनीक फावटी म्हाका विचारात. म्हाका बरें दिसतलें आनी तुमकां लागून हांव शिकोवंक पावतलों सुबेज. कित्याक हांवें तुमकां सांगलां पयलें म्हाका शिकोवप ना. पूण तरी आसतना तुमचे क्वेश्चन, तुमचे विचार आनी म्हजो जबाब, तुमच्या विचाराक हांव जबाब दिवंक शकता. भुरगीं केन्ना शिकता? भुरग्यांक क्वेश्चन येता न्हू, तेणें जबाब दिवंक जाय, तेन्ना भुरगीं शिकता. ते भाशेन हांव तुमच्या मुखार एक धाकटुलो भुरगो. वर्सांनी धाकटो न्हू, पूण गिन्यानान, शाणेपणान, शिंगपान धाकटो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जाय तुमी कितें तरी प्रश्न विचारलेले आनी म्हाज्या तोंडांतल्यान जबाब भायर सरलेलो तेन्ना हांव शिंकतलों. म्हाका कळटा म्हाज्या भितर कितें आहा पळय तें म्हाका तुमकां दिवंक मेवतलें. वय वो ना? प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. कितें जालां तुमकां हें? आं? जॉन 1:1. कोण वाचता? वाच. मातशें मोठ्यान वाच बाय. रोंबाक सगळे रोचने आदीं कांयच नासलें. सगळें तयार जावच्या आदीं कितें दिश्टी पडनासलें. सोब्द आसलो. सोब्द म्हळ्यार कितें? उतर. मागीर आनीक सोब्द देवा सोबे आसलो. सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोबे आसलो. हें उतर मातशें तुमच्या मनान मातशें सांबाळात. म्हाजें नांव आनीक पडटे उतराचेर म्हाका जाय. तुमचो जबाब जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी शिंकतलीं तेन्ना देवाची पदवी कितें, देव कोण, देव कितें. आमी देव 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 म्हणत आसात. जायते शिंकतात आमी, जायते आयकतात आमी. मिसाक वयता काय वचना आमी? वयता. एवंजेल आयकता काय आयकना आमी? आयकता. पूण घरा येयलें म्हणून खंय गेलेलें मना खंय ना. कितें हाडलां कांय ना. रितीराक येता आमी, देवाचें उतर आयकता आमी आनी परतून वयता आनी म्हणटा कांय ना. बरो जालोलो रे. कितें सांगलां गो तेणें? कित्याक आमी समजोंक ना. आयकता तें समजोंक जाय. वय काय ना? आनीक सोब्द देव आसलो. सोब्द देवा सोबें आसलो आनी सोब्द देव आसलो. म्हळ्यार उतर देव आसलें. आतां देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, आपल्या रुपाचो रचलो. म्हळ्यार कसलो तो? उतराचो. जें देवा कडेन उतर आसलें तें उतर तुका आनी म्हाका पावयलें, तुका आनी म्हाका दिलें. देव उलयता पळय त्या उलोवपाक आमकां दिलें. आमी पवित्र वचन वाचतात, आमी आयकतात, पूण समजता काय? कोणाचें उतर तें म्हणून? कसलें उतर तें म्हणून? पदवेचें उतर. पदवी खंय आसा? च्या भितर आसा. पदवी खंय आसा? आमी जाणा काय? देव खंय आसा? म्हणोंक जाणा, समजोंक जाणा काय? कसो देव, कसो हांव देवा भाशेचो तो? मनीस देवा भाशेचो म्हणटा आमी सगळें सांगता पळय आमकां देवान आपले भाशेचे आपल्या सारक्याचे उमेदीन हांसता करता. पूण मातशें कितें जालें म्हणटच आवय देव जाणा कितें जाता म्हूण. आतां देव जाणा तूं आनी हांव नको. कित्याक? आमी देवाचें उतर नको. देवान म्हाका आपल्या सारक्याचो आपल्यार वचला म्हण हांव नको. देखून हांव नको. कितें आहा पळय तें म्हजे भितर. सगळ्यांच्यान व्हडली वस्त आसा ती पदवी. आनी ही पदवी देवान म्हणणेच्या पुस्तकान 4:20 वरान 18:20 वरान 21 वडीन आमकां उचारून शिकोवंक लायल्या. मातशें वाचता बाय. सगळीं म्हणत आं ही भासावणी सगळीं म्हणत. एक उतर वाच बाय सवकास. म्हणणेचें पुस्तक 18:20 वर
21 वड. तूं कितें उलयताय. आतां हिंगा अशें आतां हे भाशेन म्हणटा हांव कितें उलयताय. आनी एक फावटी ताच्या वेल्यान तुका जिवीत म्हाका म्हाका जिवीत जिवीत वो मरण फावो मरण जाता. फावो जाता. फावो जाता. तुज्या उतराचो परिणाम म्हणटोच तुज्या उतराचो परिणाम म्हज्या उतराचो परिणाम हांवें मानून घेवंक जाय. हांवें मानून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां हें उतर समजलां तुमकां. कितें म्हटलां सांगात पळोवया. उलयत तुमी उलयत. तुजी इंग्लीश हांव माथ्या वयल्यान वयता पूण सांग तरी समजता. थँक्यू. लायफ एंड डेथ. लायफ म्हणल्यार कितें. जिवीत म्हणल्यार कितें. आमी समजून हें जाणा जावंक जाय. आमी एक एक उतराचो समजूणी आमकां आसूंक जायी. जिवीत म्हणल्यार कितें. जिवीत जावन आसा देवाचें उतर. जें कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका जिवीत मेळ्ळां. वय काय ना. जिवीत हरशीं जिवीत सगल्यांक आसा. पूण हिंगा सांगलां तूं कितें उलयताय ह्या उतरा वयल्यान जें हें उतर म्हाका तर मेवलां जाल्यार म्हाका जिवीत. आनी कोणाचें जिवीत मेवलां. देवाचें जिवीत. देव जिवीत. तेन्ना हांव देवा सारक्याचो. तेन्ना तूं देवा सारक्याचें. तेन्ना तुका देवान म्हाका आनी तुका आपल्या सारक्याचें आनी आपल्या रुपाचेर वचल्यां जेन्ना देवाचीं उतरां. देखून सुरवातेक तें उतर उजार केलां. जाका देवान धाडला तो देवाचीं उतरां उलयता. तुमकां कोणान धाडलां अशें दिसता आमकां ह्या जाग्याचेर. आमकां माय बायच्या घरान कोणें धाडलें अशें दिसता तुमकां. संवसारान कोणें धाडलें अशें तुमकां. हें सगळें कॉमन आमी जाणात. देवा बिरेक खंय कोण येवंक ना. पूण सगळीं देवाची मानून येवन देवाची भुरगीं जाता आमी ना. कित्याक देवाचें उतर आमचे कडेन ना. देवाचें जिवीत आमचे कडेन ना. प्रेज द लॉर्ड. हिंगा सांग येयला जाग्यार येयल्या मातशें आमी समजलां आमकां. बरे भाशेन बरें दिसता तुमकां आयकोपाक. नाल्यार जॅम येता थोड्यांक रोखडी. पूण कोण दिसना न्हिदलो. हांव न्हिदता रोखडें बट दाखयतलो आं. म्हणनाका म्हाका लॉज कोत्ता म्हण हांव उबो राव म्हण सांगतलो मातसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजूक. जाका देवाचें उतर मेवलां ताका जिवीत आनी भलायकी. पोन्न्या कोर्रान 9व्या कोर्रान जेजू सांगता म्हजीं उतरां मेवल्यां ताका ओत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां. आतां ओत्मो कोण. ओत्मो कोण. हांव एक ओत्मो. केन्ना तो जेन्ना देवाचें उतर मेवलां देवाचो ओत्मो. नाल्यार बणकी तो आमकां शिकयताली. हांव तेजेर येतलो आतां. संवसाराचो ओत्मो मेवला तो संवसाराचो ओत्मो. आनी संवसाराचो अधिकारी कोण सांगलेलो. शैतान. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आतां तेचो अधिकारी तो रावं जाल्यार हांव कोण जालो. शैतान. हांव शैतान काय हांव देवाचो मनीस. म्हणत हांव देवाचो मनीस. हांव देवाचें भुरगें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेजूक. थँक्यू जिजस. खुंयसान देखून आमी समजलें आतां हांव कोण. आमी कोण देवा सारक्याची देवाच्या रुपाची आनी देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. आतां ते फुडें या. देवान आमकां आपल्या रुपाची आपल्या सारक्याची रचल्यांत. कित्याक रचल्यांत तेणें. देवाचो एकूच. देवाची चाकरी करपाक
देवाचो मोग करपाक, देवाची चाकरी करपाक. आनी ह्या संवसारांत जेयले उपरांत मागीर आमी सासणां कितें भयणीन सांगलां तुमकां फॉर एवर सदांच देवाच्या राज्यान आमी आसपाक. प्रेज द लॉर्ड. आतां देवाची चाकरी करप कशी? मोग देवाचो मोग बरं देवाचो मोग करप कसो? कशें कळटा देवाचो मोग करता म्हूण? पेल्याचो मोग करता म्हूण देवाचो मोग करता म्हूण कळटा. जाल्यार चाकरी करप कशी? जालें न्हू. काय बरें फुड्यांत आहा आमकां. आमी पेल्याची चाकरी करता काय देवाची चाकरी करता? देवाची चाकरी करता काय पेल्याची चाकरी करता? देवाची चाकरी. आनी पेल्याची चाकरी करिना ना? पेल्याची चाकरी कोण जाल्यार देवाची चाकरी कशी जातली? बरें माथ्योचा शिव वर्तमानान या 22:25 25. मॅथ्यू मास राव जायती व्हडली लांब आहा ती, जायते वर्सां आहा ते. ना वानू 31 ऑनवर्ड्स. वाच. मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतालो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो आनीक ताच्या मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं. आनीक जसो गवली शेळयांक आनीक बोकड्यांक कुशीन काडटा तसो तो सगल्यांक राष्ट्रांक कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्याक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनीक संवसार रचलोल्या तुमकां तयार केल्ल्या राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेलो आनीक तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें. प्रेज गॉड. एक मिनीट. कोण भुकेलो? देव भुकेलो. जेजू सांगलें हांव भुकेलो म्हळ्यार जेजू मनीस आसलो, वय काय ना? आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो, आमच्या रुपाचो, देवाच्या रुपाचो मनीस आसलो. आनी हिंगा दाखोवन दिता आमी कशी सेवा चाकरी करता ती. आतां जेजू म्हणटा भुकेलो म्हाका जेवंक दिलें, तानेलो पियोंक दिलें, विंगडो आसलो न्हेसोंक दिलें. आनी लास्टाक म्हणटा तो तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें केलां तें म्हाका केलां. कळ्ळें? पेल्याची चाकरी कितें पळय ती. आनी देवाची चाकरी. जेजू कोण आसलो? जेजू कुडीच्या रुपान, मनशाच्या रुपान खरो मनीस आसलो, पूण ओतमीक रुपान, उतराच्या रुपान तो देव आसलो. आतां हेका लागून आमकां हे 3 गूट आसात एका मनशा भितर. 3 गूट. गूट म्हणल्यार मिस्टेरियस तुज्यान आमी एक गूट आसा तो पयलो गूट आत्मो. हांव कोण? तूं कोण? आत्मो. दुसरो गूट आसा ताका म्हणटा आमी जिवीत वो मन. कितें तें? जिवीत वो मन. इंग्लिशीन तुमी सोल म्हणटात. व्हेरी गूड. 2. आनी तिसरो गूट आसा ती कूड. आतां हे 3 गुटांक आमची भयण आतां तुमकां बरे भाशेन जायतो गोत शिकयताली. हांव नको तुमी समजलें कांय ना ती. म्हाका बरें दिसतालें आयकोपाक. थोडें समजलां बरो जबाब तुमचो म्हाका मेवतलो. थँक्यू. नाजाल्यार समजोंक ना जाल्यार आतां समजोन घेता. कांय कोण पानिशमेंट ना हिंगा.
फोत पनिशमेंट न्हिल्लेल्याक उबी रावंक पडटलें कोण न्हिदता पळय ती. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदोन दादा सांगता म्हणटो ओटांनी हांसोंक लागता. उबी रावल्यार मागीर लज जाली म्हणटली तुमी. हांव रोकडोच तसो करता. म्हाका आनी हें ना. हांव रोकडोच उबी राव म्हणटा लोकां मदेंच. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव नेवो म्हणटच म्हाका कांय दिसचें ना कितेंय सांगपाक तुमकां. हालेलुया. हांव आयज जाल्यार फाल्यां गेलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें सांगलें तुमकां हें 3 गूट. कूड आनी मोन. आतां कूड म्हणल्यार कितें? बॉडी. आतां दिश्टी पडटा सगल्यांक. दिश्टी पडटा काय ना? हय. आनी दुसरो ओत्मो. आतां हांवें सांगलां ओत्मो म्हणल्यार कितें? इंग्लीश भाशेन ट्रान्सलेशन मागोवं ना बाबा. हें म्हाका डेफिनेशन मागलां. म्हाका समजणी मागल्या. तूं कितें समजता तें म्हाका सांग. हांव चुकलां जाल्यार हांव समजतलों. हांव शिंकतलों. देखून हांवें सांगलां तुमकडे म्हाका शिकोवंक जाय. चुकल्या शिवाय कोण शिंकचो ना. उलयल्या शिवाय चूक जावची ना. आमी उलोवंक जाय. वय काय ना. बेश्टी हांसो नाका. तुमचें दान दिश्टी पडटा म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. मागीर बेगीन तोंड बंद करून आसता. मागीर दान दिश्टी पडल्यार पळोवन येयी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जेजस. ओत्मो म्हणल्यार कितें? कूड म्हणल्यार बॉडी. बायलीक कूड दिश्टी पडटा. ओत्मो म्हणल्यार कितें? व्हडल्यान सांगा न्हू. पदवी. तुमकां सगळ्यांक रोकडोच म्हाका धरूंक मेवता न्हू. ब्रदर तुवें सांगलां मरे तें म्हणून ना म्हणो जाल्यार. तुमी भियो नाकात. हांव सेपरेट ना. तुमी पयलेंच सांगलां हें. हांव सेपरेट ना. तुमी तरी मातशें वयर. हांव सोगोला तुमच्यावन. खरें सांगचें म्हळ्यार हें कितें म्हणटा ही पूण हो सारको सकल. पूण हांव मातशें जाणा सायन मारपाक बा. हालेलुया. थँक यू जिजस. ओत्मो म्हणल्यार एक पदवी. आतां मोन हो तुमी सोल म्हणटात. म्हणल्यार कितें? हो गूट गरजेचो. भयण आमकां बोर सांगताली हें हो सोल ओतम्याकूय चलयता. हो सोल कुडीकूय चलयता. सोल म्हणल्यार कितें? सोल म्हणल्यार चिंतना. इंग्लिशीन सोल, कोंकणीन चिंतना. जेजूची शिकवण बाय मातशें वाच. मातयेचो शिव वर्तमान 4:17 वर्ड. आयकात बरे भाशेन. तेन्ना तावन जेजून अशें म्हणून उपदेश दिवंक लायलो. जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज येवचें जालें. प्रेज गॉड. कितें म्हणून शिकोवंक लागलो? जिवीत बदलात स्वर्गीचें राज येवचें जालें. आतां म्हाका वास्को वचोंक जावो. खंय वचोंक जावो? म्हाजी चिंतना खंय आहा आतां? म्हणून आतां वास्को वचपाक भायर सरलो. हिंगा उबो उरतलो हांव? उत्तलो ना. हांवें परतून म्हाजें मन बदलूंक जाय. म्हाका हिंगासर फोंड्या मुगे फोंड्या म्हाका रावोंक जावो. फोंड्या म्हाका देवाचे उतर उलोवंक जावो. फोंड्या म्हाज्या भाव भयणांक म्हाजी वळख करूंक जायी. फोंड्या म्हाका तेंचे आनी कितें तरी वयर सकयल तेजें कितें आहा तें सूख दूख म्हजें सूख दूख तेजे मदें वांटूंक जाय. हय हय. आनी हें फकत उतरान जाता. हय काय ना. उलोवप हें सगलें करप उतरान जाता. आतां ह्या जिविताक उतरानूच काबार जाता सगलें ना. ह्या जिविताक 5 गूण आसा. कितले आसा? 5 गूण. कितें भयण आमची पोतून सांगताली इंद्रिया आनी मागीर हांवें म्हणलें तें एक विसोवे. विसोवे म्हणल्यार कितें आमचें एक इंचाचो एक विसव. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून,
वायट आदारून बरें सोडून हांवें पातोक करूंक ना केल्या प्रेज गॉड हांव जाणा करूंक ना म्हणून हां आतां ही पातकां हांवें केल्यान देखून हे सगळे म्हजे इंद्रिया हो हे म्हजे विसवे हांवें कोणाक लायल्या कुडीक पातो खंय जाता ओतम्यान जाता काय कुडीन जाता कुडीन म्हळ्यार हें मन म्हणटा पळय त्या 5 विसव्यांनी जेन्ना आमी कुडीक जें कितें म्हणटा तें आमी दोळ्यांनी पळोवन कुडीच्यो गरजो तयार करता कसल्यो करता कुडीचीं उतरां उलयता ह्या मनान चिंतून दुसरो विसवो ह्या मनान चिंतून आमी कुडीच्यो गरजो करता म्हाका हिंगा वचोंक जावो आतां हांवें म्हणलें म्हाका हिंगा वास्को वचोंक जावो कुडीची गरज कानांनी आयकोन कुडीच्यो गरजो करता दोळ्यांनी पळोवन वास घेवन कुडीची वास कोणाक येता कुडीक येता आनी भशेन 5 वाट्यांनी हातीन वापडप टच वापडप भावना कितें येता कुडीत येता आनी हाका म्हणटा आमचो सोल ही भावना आमची आतां हो सोल ओतम्यांक लागतलो जाल्यार ही भावना देवाच्या उतरा प्रमाणे बरें एफिशियन 5:29 काड वाच गो बाय 5:29 कोणूच मनीस आपले कुडीचो देवस करिना सॉरी ते नाका 4:29 तुमच्या तोंडांतली भायर सोदतात ती उतरां प्रेज गॉड प्रो बेमर्यादेची जावची न्हय प्रेज द लॉर्ड प्रो मातशें राव म्हणत म्हज्या तोंडांतली भायर सोदता ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय आतां जरी तर ती तोंडांतली उतरां भायर सोदता ती बेमर्यादी जायत जाल्यार ती उतरांक कसलो वालोर येता कोणाक दिता ते आदार म्हाज्या व्हडपणाक कितें भयण सांगताली व्हडपण म्हाजें कुडीक आदार दिता वय काय ना आमची उतरां बेमोरया तेन्नाच आमचो हो सोल म्हणटा तो हो हे मन म्हणटा तें खंय आसता कुडीक लागता आनी हेका लागून हे कुडीक लागना जावपाक जेजूची शिकवण जशी 4:20 वडीन तो म्हणटा जिवीत बदलात तो मन बदलात सर्गींचें राज लागीं आसा जाल्यार तुजी उतरां कसलीं तूं उलयता संवसारीक उतरां उलयता बेमर्यादेची उलयता काय देवाची उतरां उलयता कोणाची उतरां उलयता आमी जोण्याकल्यान चिंची कोणाची उतरां उलयता तो ब्रादर मुगो शी तो लोकां मोदेंच मुगो लॉज कोत्ता कोणाची उतरां ती ही देवाची उतरां ना ती भयण मरे अशें केलें आनी भशेन आमी एकामेकाक बोटां दाखयता ही देवाची उतरां ना ही संवसाराची उतरां आमकां जिवीत संवसारीक जायें काय ओतमीक जायें ओतमीक जाय जाल्यार खंयची उतरां उलोवंक जायी देवाची उतरां खंय मेवतली पवित्र पुस्तकान आतां थोडी जाण म्हणा वाचूंक नको त्या कशी मेवतली आयकोन बेश्टी आयकल्यार मेवतली आयकोन मेवतली
आयकोन आयकोन तूं उलोवन, तुवें आयकोन तुज्या काळजांत दवरून आनी तें पोत्तून तुवें उगडास करून जें कितें आयकलेलें उतर तूं आयकत, हांव उलयतां हें तुमी आयकून पोत्तून रिपीट कोत्तलीं. म्हजी कूड, म्हाजो आत्मो, आयज त्या भावान आमकां सांगलां हांव देवा सारक्याचें. कशें हांव देवा सारक्याचें उगडास उत्तलो? कशें सांगात पळय तुमी देवा सारक्याची? देवान तुमकां कितें आपल्या सारक्याचें दिलां? आत्मो म्हणल्यार कितें? पदवी. ते पदवेक कितें आसा? देवान कितें दिलां आमकां सांगलां? हें उतर दिलां. आपल्या देव उतर आसलो, तें उतर आमकां दिलां. त्या उतरान तो आत्मो आसलो. जे कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका आत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां. सांगलां? दोनी उतरां सांगलें. जे कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका जिवीत आनी भलायकी मेळ्ळ्या. पूण 15 कोरार 9 कोरान जेजून सांगलां जे कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका आत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां. कितें मेळ्ळां? आनी हें 9 कोरान तुमकां वडे सांगूंक नासतो. हें जॉन 6:63 वाच. जॉन 6:63 बाय वाच. थिंगा पोत्तून मागीर येवया. प्रेज द लॉर्ड. कोण न्हिल्ल्या वयती हालेलुया म्हणत? हालेलुया. तुमी न्हिल्ल्यांत कवता पळयात. न्हिल्ल्यांत हालेलुया म्हणत म्हटलें हालेलुया. हिंगा दाखोवन दिता म्हाज्या भाव भयणांनी तुमी घोडे दोळे धांपून न्हिदोंक नासतलीं पूण देवाचें उतर आयकोपाक न्हिदलेलीं आसात. देवाचें उतर कान ना तुमचे सारके. तुमचे आनीक चिंतना आनीक दुसरे कडेन आसात. देखून कितें उलयलां म्हण खबरूच ना. हालेलुया हालेलुया. न्हिल्ल्या पळय ती म्हणत हालेलुया. हालेलुया म्हणटा तें आयकलां पूण दुसरें कितें सांगलां तें आयकलां. आवाज येयला पूण समजूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं म्हणत हालेलुया. थँक्यू जिजस. आतां बरे भाशेन बरें दिसता. आनी हालेलुया म्हणल्यार कितें? आमी देवाक वाखाणणी करतात. प्रेज गॉड. वाच गो बाय. आत्मो की जीव दिता. आत्मो की जीव दिता. आत्मो की जीव दिता. मागीर मांस कित्याकूच उपकारो ना. ही कूड कित्याक उपकारना? मांस म्हणल्यार कितें? आमची कूड. कित्याक उपकारो ना? ती मातयेची मातयेक वयतली. मागीर तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. कोण उलयला ती? जेजू. आतां जेजू खंय आसा? सायबा बोगस. थँक्यू जेजस. आयज जेजू भयणी म्हाजे जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता जेजू तुज्या भितर आसा. आनी तेंच उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तेन्ना जेजू उतर उलयता. देखून हांवें तुमकां सांगलां की 2 पावटी म्हणूंक लायलां तुमकां. हें शिकयलां. आतां हांवें आनीक फावट सांगता. पत्र वाच गो बाय. आत्मो की जीव दिता. आत्मो की जीव दिता. तूं कोण? आत्मो. तूं कोण? आत्मो. आमी कोण? आत्मो. आनी आमचो आत्मो आमकां जीव दिता. लोक दिना. तुजो आत्मो म्हजो आत्मो म्हाका जीव दिता. देखून हांव जेन्ना पळय हांवें जेजू आसतना म्हाका भिरांत ना. हांवें तोंडान उतरां उलयलीं ओतमीक उतरां तीं आनी त्या उतरान म्हाका जिवीत मेळ्ळें. आयज तींच उतरां उलोवंक आमी ह्या जाग्याचेर येतात, शिकतात आनी शिकल्या तीं उतरां आमी उलोवंक लागतात तेन्ना आमचें दुयेंस पिडेचो नाश जाता. जाता वा जायना? अस्कोतायेचो, गरीबकायेचो, उणेपणाचो, रागाचो आमचो नाश जाता. कित्याक लागून? आत्मो की जीव दिता. कित्याक देवाचें उतर आत्मो. हांव एक आत्मो. देवाचें उतर हांव उलयतां तेन्ना हांव देवाचो आत्मो. हांव आनी देव एक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्मो की जीव दिता. मांस कित्याकूच उपकारो मांस ना. कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. कोण उलयता आतां? हांव उलयतां. वेरी गूड. गॉड ब्लेस यू. जेजू आतां उलयना. आतां हिंगा जेजू देव बापाच्या उजव्याक बसला. जेजू दिवन जालें. इट इज फिनिश्ड. आतां जेजून आपल्याचें काम आमकां करूंक सांगलां. हालेलुया. एफिशियंट 2:10 काड. पळयात जेजून कोणाचें काम कशें काम आमकां दिलां तें.
एफिशियंट 2:10. मातशी इंग्लीश जाणा बाय हार्ड. मातशी इंग्लीश जाणा रे बाय हार्ड. बाय हार्ड मला इंग्लीश वर्ड न्हू तो. देखून एफिशियंट 2:10. आतां हांव अंगुठा शापना रे सारको. आतां 25 वर्सां भितर देवान म्हाका इस्कॉलाच्या बांकार बसयलो आनी ABCD मागीर आनी कितें KG, लो KG, हाय KG सगळें तो मातशें येयली फुडें येयली. प्रेज द लॉर्ड. वाच बाय एफिशियंट 2:10. आमी देवाची रचना. मुळात सगळी. आमी देवाची रचना. आपणे रा पुरो. हांव देवाची रचना. आनी एक पावटी उडा सुत्तलो. तूं कोण गाय म्हणल्यार हांव देवाची रचना. रचना म्हणल्यार क्रिएशन. देवाची रचना म्हणल्यार तूं जाणा न्हू शेतान बी मारल्या उपरांत कितें जाता. शेत किल्लो जाता. रोव मारल्यार रोव किल्लो जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तेच भशेन देवाच्या उतरा वरवीं हें सगळी रचना तयार जाल्यात. देवाचें उतर जावन आसा बी. आनी आमी हो संवसार आसा जावं शेत देवाचें. पूण ह्या शेतान जायतो नेर आसा आनीक जायते देवाचें बी किल्लोलें आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवाची रचना. कित्याक म्हाका रचला वाच. आपणे आदी फुडेंच तयार केलेल्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक आमी जियोचे खातीर देवान आमकां रचल्यांत. कित्याक रचल्या बाय तुमकां. खंयच्यो बऱ्यो कन्यो त्यो. बेश्ट्योच बऱ्यो कन्यो. हांवें पयशे केल्यारूय बऱ्यो कन्यो. कामाक गेल्यारूय बऱ्यो कन्यो. देवान केली तिका बरयलां आपणे. पोतून वाच. आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केलेल्यो. बरें एक मिनीट. आपणे म्हणलें तिका म्हण. देवान केलेल्यो बऱ्यो कन्यो करून हांव जियोचे खातीर देवान म्हाका रचला. कळ्ळें कित्याक रचला तो देवान म्हाका. बऱ्यो कन्यो करूंक. आतां कन्यो खंयसान तयार जाता. चिंतनांनी. हो एक विसवो म्हाज्या सोलाचो. बरेपण. आनी हें बरेपण जें हांव कोत्तां तेन्ना हें बरेपण आनी हें काम फकत ओतिम्याचें कुडीचें काम न्हू. हें ओतिम्या उदेशी आनी ह्या सोला उदेशी हांव देवाच्या राज्याचें काम करूंक शकता. देखून जेजून तें मागणें शिकयलां. खंयचें मागणें जेजून शिकयलां तुमकां. म्हणत मातशें जाणात तुमी. म्हणोंक जाणा काय करूंक जाणा. करूंक शिकोवंक जाय आमी न्हू. हय म्हणत आमच्या बापा पुरो जाणा तुमी. म्हाका कळ्ळें जाणा म्हण इतलें फास्ट म्हणटा ते भशेन. तुजें राज पळय कितें व्हडली चूक केल्या. तुजें राज सरकार म्हणलां तेणें. म्हण फास्ट म्हणलें म्हणून अशें जाता मागीर. तुजें राज कोणाचें राज मागोवंक शिकयलां. तुमी कुडीन कोणाचें राज मागता. कुडीन कोणाचें राज मागता. म्हाका काम जाय. कोणाचें राज. म्हाका भलायकी जायी. कोणाक कुडीक जाय काय तुमक भलायकी जायी. कोणाचें राज. संवसाराचें राज. बरी भलायकी बरी ताकद जाल्यार बरी गुंडागिरी दादागिरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. पूण भलायकी गरजेची. पूण कोणाक कितें करपाक. देवाचें राज परगट करपाक. देवाचें राज फुडें व्हरपाक. देखून जेजून सांगलां देवाचें राज मागत संवसाराचें राज न्हू. आनी हिंगा तिका बरोवन दिलां. पवित्र आत्म्यान आमकां बागेन पावलोजी दवरलां. आमी सगळीं देवाची रचना. कित्याक जाणें रचल्या. देवान आदी फुडें कितें बरें केलां तें करून जिवंक. आनी जेन्ना मनशा कडेन आमकडे तें करूंक जायनासलें
आमी काडोवका नासलोलीं, हें आमी करूंक शकनासलोलीं, कित्याक आमकां नोको आसलोलीं, लिपलोलीं, शेणलोलीं. ताका लागून जेजू संवसारांत येयलो आनी जें जायना म्हणटालें तें देवान तुमकां केलां तें करूंक. देव गुरुजी आमकां मागणें करूंक शिकय, तो शिकयतालो आनी आजुनूय शिकयता. आजुनूय आमी शिकतात, पूण जायना शिकप. हे देशांत धाकटुलें मागणें. देवाचें राज आमकां येवंक आनी मागीर पुरो. कोणाची खुशी? कितल्या जाणांक जायी? देवाची खुशी कितें जाणा तुमी? पेल्याक कितें केलां तें देवान सांगलां आपणाक केलां. तुज्या दुस्मानाक कितें कोत्ताय तूं? आशिर्वाद दिताय? 99% आमी केणटा तेका. तेज्या तोंडाकूच पळोवंक नाका म्हाका. मागीर देवाची खुशी ही देखून जेजून तें मागणें शिकयलां करात म्हणून. आनी ताका एक गुटूय लायला, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. त्या मागण्यांक लागू जाता. तें मागणें करूंक आमी शिकोवंक जाय. आमचें जिवीत भर आमी तें मागणें आमचें जिवीत झरोवचें पडटा तें मागणें शिकोवंक. आनी ताका लागून जेजू त्या खुर्साचेर हुमकवलो. आनी हें मनीसकूळ शिकोना देखून, आमी शिकोना देखून, निमाणें मोरच्या वेळार देखून ताणें बापाक उलो मारलो. बापा तांकां बोगोस ती नकळत कितें कोत्ता तीं म्हटलां काय ना? कित्याक म्हणलेशें दिसलें तुमकां? कित्याक म्हणलेशें दिसलें म्हाका? कित्याक देवान म्हाका शिकयलां मागणें कर म्हणून, पूण हांव मागणें उलटी कोत्तां. पूण देव म्हाजो मोग कोत्ता देखून तो बापा कडेन म्हाका येता. जेजू आमचो मोग कोत्ता देखून, कित्याक जेजू मनशाच्या रुपान येयलो, मनीस जावन येयलो. देव तो दिश्टीपण नासलेलो, ओगोम उजवाड तो, पूण आमच्या पासत ह्या काडोकी संवसारांत तो आमच्या बाराबर जियेलो. आनी ताकाच लागून ह्या संवसाराक आमकां उजवाड मेवला. देखून देवान रोसता तेन्ना 2 गिन्सांचेर रचलोले. कितें रचलें देवान? कितें म्हणटा सुरवातेक उत्पत्ती पुस्तक औरोबाक कितें रचलेलें? स्वर्ग आनी संवसार 2 वस्तू. उपरांत ताका कितें केलें? एके वस्तूक ताणें कितें केलें? संवसाराक कितें केलें? रात आनी दीस. कित्याक देवान कितें पळयलोलें? देवान काडोवपाक उजार करूंक ना. देवाक कितें जाय आसलेलें? उजवाड जाय आसलो. आनी देवान कितें केलें? उजवाड पडयलो. आतां तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत आमकांय काडोवक पळयता आमी मोबायला भितर झगडीं टाव टिव टाव गांठवात. म्हण कितें पळयताय मोबायलां? उजवाड पळयताय? डायवर्सांत धांवताय. नाका म्हाका तें तोंड देखून पळोवंक नाका. जें तोंड पळयना म्हणल्यार कितें? खंय रावताय? काडोकांत रावंक सोदताय. देव उजवाड, जेजू संवसाराचो उजवाड. तो म्हणटा म्हजो फाटलाव करता तो काडोकान चलचो ना, ताका जिविताचो खरी खबर ही. पूण आमच्या जिविताक हो सोल म्हणटा ताका गरज आसा कसली? आनी हेकाच लागून पोत्तून पोत्तून त्याच जाग्यार पावता आमी घुंवन घुंवन. उजवाड जावन आसा देवाचें उतर, उजवाड जावन आसा जेजू, जेजू आसा देवाचें उतर. जेन्ना आमी हीं उतरां नियाळटा पोत्तून पोत्तून जाल्यार सगळो आख्खो बायबल वाचूंक गरज ना शिकोवंक. गरज आसा देवाचें उतराची, नव्या कराराची, जेजून जें शिकयलां ती जाणवाय आमी घेवंक. देखून जेजून सांगलां जे कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका आत्मो आनी जिवीत मेवलां. आमी म्हणटात ना आमकां वाचूंक कळना. हांवूय म्हणटालो जेन्ना म्हाज्या जिवितांत पयलेच फावटी जॉन्सन ब्रदर भितर सरलो तो गोंयांत देखून पावोंक नासलो, तो बॉम्बे आसलो. आनी हांव दुयेंत जालो. देवान कडेन म्हाकाच लागून जॉन्सनाक गोंयां हाडला. हांव आयज जायत्या जाणांक देखून सांगता हो म्हाजी व्हडवीक कशी म्हाका गोवायकी देवान येदें देणें देणें. कित्याक हांवें एक उतर म्हटलेलें तूं आसतना म्हाका भिरांत ना.
आनी जेन्ना जॉन्सन ब्रदर येयलो तो कसो येयलो तो सांगता तुमकां. म्हाका मेळ्ळो ते देवाची येवजण ताका हिंगा येवपाची आसली, पूण सुरवात म्हजी. हांव इतलो पिडेस्त जालो की फाल्यां मोत्तां आयज मोत्तां, आयज मोत्तां फाल्यां मोत्तां. तेन्ना एलरेडाक तुमी वळखता सगळीं, वळखता एलरेड हां, एलरेड ब्रदर म्हणून एक आसलो, जाय जाणां वळखता आसतली. तो म्हाजो बाचो मांदलोलो, हाशा बाचो न्हू, मांदलोलो, आपणायलोलो. आमी देवाची आपणायलेलीं भुरगीं न्हू, तेच भाशेन तोय म्हाजो आपणायलोलो बाचो मामा. तो बॉम्बे आसतालो, तो जॉन्सन ब्रदराक बरो वळखतालो, तेज्यान तेजें एकदम बरें आसलें. आनी मामा दुयेंत म्हण ताका खबर मेवली. तेन्ना ताणें जॉन्सन ब्रदराक वचोन पांये पडलो, कितें केलें हांव कांय नको, पूण म्हाज्या पासत जाय तो वावुरलो. आनी जॉन्सन ब्रदरान म्हाका फोन केलो. फोन कोणें करूंक जाय आसलो? हांवें काय जॉन्सन ब्रदरान? हांवें करूंक जाय आसलो, पूण फोन कोणें केलो? तेजें आयकून ताणें फोन म्हाका केलो. आनी तेन्ना नशीब म्हजें त्याच वर्सा त्याच दिसांनी कशें म्हज्या घरान ते लँडलायन फोन येयलो. तेन्ना मोबायल बी कांय नासलोले, लँडलायन फोन जाणा तुमी न्हू. हय, तेजेर म्हाका फोन केलो. फोन केलो तेन्ना म्हाका कडेन कांयच उलोवपाकूय ताकत नासली. तकली सकयल कान तकली वयर नासली. केन्नाय म्हणून जू घालताय बैलांचेर, तेन्ना बैलांची तकली खंय आसता, गाड्याक मारले म्हणजे तकली खंय सकयल आसता. तेच भाशेन म्हाज्याय मानीर जू आहलोले सैतानाचे. हांव केन्ना मरतलों, हांव मरतलों, म्हाका कडेन जायना, असले चिंतनाचें जू आसलें. पूण जेन्ना जॉन्सन ब्रदर फोन येयलो तेणें म्हाका एक भासावणी म्हाका वाचूंक कळना, वो म्हाका हिंदी कळना, वो म्हाका इंग्लीश कळना. ब्रदर जॉन्सनाची म्हाका लँग्वेज कळना, म्हाजी लँग्वेज ताका समजता पूण ताका उलोवंक जायना. आनी केद्दो व्हडलो घुसपागोंदळ. आनीक जेन्ना आलरेड मामा म्हणटालो तेन्ना तोय म्हाका मामा म्हणूंक लागलो. आनी ताणें म्हणलें म्हाका, मामा हें म्हूण न्हू, काय बरो मोयपासान मोगान, मामा हें म्हूण न्हू. हांव म्हणटा हो आनी कित्याक म्हाजो जीव खाता, म्हाका कडेन जायना आनी तूं म्हूण म्हणटा कितें, हांव कांयच समजना तें. आनी तें म्हणपाक तुमकां सगल्यांक कडेन एकदम बऱ्याक पडटली ती गोश्ट. चड गरजेची भासावणी ती, अदीक करून अनुपकारी जाल्ली आसता देवाचेर. भावार्थान भितर सरोंक सोदता तेका, म्हाज्या असल्याक. हांवूय देवाक मान दिनासलो, संडे क्रिस्तांव, देव कोण तो नको आसलो. पूण देव म्हाजो मोग करतालो, देवान म्हाका आपयलो. आयज देवाचो मोग, देवाचें नांव घेयल्या शिवाय म्हाजो दीस भायर सरोना. कितें हांव आयकतालो सकाळ उठून कितें म्हणटात तुमी, आयच्या दिसा पद देवाक आर्गां, आयज दिसाक देवान म्हाका हें दिलां तें दिलां आर्गां. आनी उतरां म्हाज्या तोंडांतलीं तुमच्या तोंडां भायर सरता तेच भाशेन म्हाज्याय तोंडांतलीं भायर सरल्या शिवाय म्हाजो दीस सुरवात जायना. हांव व्हडलें मागणें करूंक कांय नको, व्हडलें बायबल वाचूंकय म्हाका कांय कळना, पूण देवान दिल्लें धाकटें देणें. आनी हें ब्रदर जॉन्सना उद्देशी म्हाज्या काळजान ओतयलोलें देणें. ती एक भासावणी, रोमकाराची चीट 4:20-17 वड, रोमन्स 4:17. रोमकाराची चीट 4:20-17 वड. आनी हे वडीन इतले मिलाग्री आनी अजापां घडलीं म्हज्या जिवितान घडचे घडोवन म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तेन्ना लोकांच्या जिवितानूय घडलीं. आनी हे वडीन म्हाका आयज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर उबो केला. हे वडीन म्हाज्या हातीन हो मायक दिला. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे वडीन आयज गांवांनी, बोमोयच्या गांवांत पासून मेंगलोरच्या गांवांत आनी गांजी खंयच्या आमच्या कर्नाटकाच्या गांवांत वो महाराष्ट्रांत हांव सगल्या गांवांनी देवाचो गवाय जाला. हे वडीन जो कोण म्हाका वळखो नासलो तो लोक म्हाका वळखोंक पावला. आनी आयज ह्या तुमच्याय गांवांत जी कोण म्हाका पयलीं वळखतालीं आसलीं, हांव फाटीं गेल्या वर्सा येयलोलो एक फावटी जेन्ना कॉमेर्स सुरवात केल्या पळय तेन्ना. आनी मागीर म्हाका येवपाक वचपाक जायना म्हणून हांव येवंक ना. आनी वड अशी बरयल्ली आसा, मातशी वाचूं बाय ती, आयकात बरी. आनी तुमी म्हणत बराबर, मागीर हांव दुसरे भाशेन म्हणूंक शिकयता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा तें बोलदी नाकात.
कितें म्हटलां अशें बरयलोलें आसा. कितें बरयलां खूब खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. बापूय केला. खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनीक ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता. ताचेर बावाट दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. आतां ही ओड पयले फावटी आयकत जाल्यार कोणाचें कितें समजोंक जाता. देखून सुरवातेक तुमकां हांवें म्हटलां उदके करसमिया कान तूं म्हजे ताडो तुजो आयकूंक आनी कशी तुजी समजूंक. स्क्रिप्चर न्हू म्हणटच जेन्ना हें उतर हांव आयकतालों आनी म्हाका जायना हांव उबगोतां. ब्रदर जॉन्सनाक समजताली हांव उबगोलां म्हणून. आनी तो फोन तो दवरिनाहलो सकयल. हॅलो म्हूण न्हू मामा म्हूण न्हय. कितें म्हणूं तेंच हांव विचारलो कितें म्हणूं आनी म्हूण न्हय. आनी म्हाका तो पोतून ही ओड म्हणोंक लायतालो. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो तूं आसूं शकता. ही ओड म्हाका समजनासली. ह्या ओडीचो गूट म्हाका कळूनासलो ह्या उतराचो. कित्याक हांव मेलोलों हांवें मरण चाखलोलें हांवें सोडून दिल्लें म्हाजें जिवीत. पूण ह्या म्हाज्या भावान ह्या म्हाज्या आमी कितें म्हणटा तेका कोण जाल्यार आमचो नातें आतां म्हाजें आनी जॉन्सनाचें पूत आनी पाय कसो. म्हाका सांगता तो म्हजो पाप्पा तितलो आसलोलो. कितले वर्सां मामा तुका 70. म्हज्या पाप्पाक तितलें आसलें तुज्या बाराबरचो आसलो. इतलें नातें तेणें म्हाका घट्ट दवरलां. आनी ही ओड शिकून म्हाजें जिवीतूच समजणेच्या जाग्यार हाडून पावयलें. कमी जाल्यार 3 म्हयने तो म्हाका फोन करीत आसलो. हांवें ताका एकूय पाटी फोन करूंक ना. कोणाक पडत म्हाका पडत तुमचें कोणाचें कोण पेशंट आसत जाल्यार हांव ताका पोतून फोन करूंक. हांव देखून म्हणटा ताका जाय जाल्यार करून दी फोन म्हाका. हांव कितें बेकार आहा. पूण तेणें तें चिंतूंक ना. तेणें कशें नातें ताका देवान दिलें म्हाजें आनी कशे भाशेन तो इतल्या मोगान पडलो म्हाज्या देवान. तो आतां पळयत जाल्यार हांव तेजी आतां तेशी पळयतां तो म्हाज्याच न्हू आख्ख्या संवसाराच्या मनशा कुळाच्या मोगान पडटा. येदें व्हडलें देवान ताका काळीज दिलां. तेज्या काळजाचो ताव घेयत जाल्यार आमकां वळखोंक मेवता आनी समजोंक. तो ताव घेयना जाल्यार आमकां समजोंक मेवचें ना. आनी ताणें ही ओड शिकोवन 3 म्हयन्या उपरांत तो गोंयां येयलो आनी पयलो येयलो तो म्हाज्या घरांत येयलो. हांव ताका वळखना. 3 म्हयने उलयलां फोनाचेर. पूण म्हाज्या घरांत येयला तो भितर आनी हांव भायर. हांव ताका सोदूंक भोंवता पूण तो भितर आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव खूंय आहा. आमच्या भितर आहा. तेच भाशेन जॉन्सन आमच्या घरान भितर आहा पूण हांव भायर आहा. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना हिंचा सोदता पळयता जॉन्सन ब्रदर पळयता जॉन्सन भितर आहा. आनी मागीर तेणें येयले आमच्या घरांत एक धाकटी 20-25-30 लोकांची मिटींग केली. जंय ती 2-3 देणी देवान तेच्या उद्देशी पुरगट केली. आनी त्या दिसांतल्यान हांव तेच्या फाटल्यान भोंवंक लागलो. कोणा फाटल्यान जॉन्सनाच्या. पूण तेन्ना हांव नको जालो. हांव जॉन्सनाच्या फाटल्यान भोंवतालो. पूण मागीर जाणां जालो हांव जॉन्सना फाटल्यान भोंवना लागलो. हांव देवाच्या उतरा फाटल्यान भोंवतालो. कोणा फाटल्यान भोंवतालो. देवाच्या उतरा फाटल्यान भोंवतालो. आनी केन्नाच ताणें म्हजेर मागणें केलें म्हाज्या माथ्यार प्रेयर केलें सगळें केलें. मागीर जेन्ना तें उतर म्हाका समजलें मातशें इल्लें म्हाका ताकत येयली. हांवें केन्नाच सांगूंक ना म्हाजेर प्रेयर कर म्हूण.
केन्नाच हांवें कोणा कडेन मागोंक ना, म्हाजेर प्रेयर करून सारको हुस्कोत आसलो, चलोंक जायनासलें, उलोवंक जायनासलें. पूण तरी जायतीं वर्सां 2-3 वर्सां हांवें काडलीं. आयज मोत्ता, फाल्यां मोत्ता. पूण ह्या देवाच्या उतरांतल्यान जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता ना, त्यो आशोश्यो कोत्ता, ह्या उतरांतल्यान देवान आमच्या घराब्यान ओचोरयान वजापां केलीं. जेन्ना हें उतर घेवन आमी वाचून बरोवन न्हिदतालीं तेन्ना म्हजे बायलेक न्हिदलेले कडेन उठयलें आनीक ह्या उतराचें गायन करूंक लायलें. तर पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा. आनी तें उठोन तें एकूच लायन तेणें तें गायन केलें. आनी आमी तेन्ना आमच्या घराब्यान सुरवातेकूच सावन आमी मागीर शेनवाराक प्रेय मिटींग करतालीं. आनी तें गायन म्हटल्या उपरांत तें प्रेय मिटींग कितलें मॅनिफेस्ट जातालें खबर ना. जेन्ना आमी आनी खंय वयता एमआरएल देखून आमी येयलीं तेन्ना म्हाज्या बायलेन गायन म्हटलें. तें गायन आयकलें म्हण 2 मनशां तें गायन आयकून घर सोदूंक पासून पावलीं आमचें. आनी ताच्या घराब्यान जें कितें जाय नासलें, वर्सांच्या वर्सां भोंवतालीं, रेतीरा कितलीं वर्सां जालीं भोंवतालीं तीं, पूण आमच्या घराब्यान त्या घराब्यान पावोन देवान तांकां देणें दिलें, तेंचें जिवीतूच बदल्लें. जर तेंचें जिवीत म्हाजें जिवीत बदलना जाल्यार तुमचें बदलचें ना. प्रेज गॉड. तर ही वड तुमी काळजान मानून घालात. जेन्ना तुमकां कितें जायना म्हणटा तें मनशा लागीं जायना, पूण देवा लागीं हो भावार्थ. हें देवाचें राज, ही देवाची खुशी. जें जेजून शिकयलां तें मागणें. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान जावं. आमची खुशी न्हय, आमची खुशी संवसारान हें जाता पळय ती. म्हाका कितें जाय संवसारान? बरें फेम नावंक जाय, बरो फामाद जावंक जाय. संवसारान फामाद जायनाका, देवाच्या राजान फामाद जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज म्हाज्या बाबड्यान तुमी येयलें जाल्यार देवाचें उतर गांठीक मारा. आंकवार मारून गांठीक मारलेलें उतर अशें म्हणटा न्हू. आंकवार मागीर कितें केल्लें? उतर खंय गांठीक मारलेलें. ते भाशेन तुमी कसो येयले आंकवार बरे भाशेन. आनी देवान तुमकां वस्तरांक व्हडलें देणें दिलां. पयलें देवान देणें कोणाक दिल्लें? आदामाक. आदाम बेविस्वाशी जालो. दुसरे फावटी देवान आदामाक विचून काडून वस्तरेक विचून काडली. पयलो देवान कोणाक काडलेलो? आदाम बेविस्वाशी जालो. पूण मागीर फाटी कोणाक काडली? वस्तरेक काडली. वस्तरी विस्वाशी जाली आनी ते वस्तरे उद्देशी आयज संवसार रोयला. आमी सगळीं आंकवार मोरेचीं बाळकां. एके वस्तरे उद्देशी संवसार भरून हाडला. येद्या देवळान तुमकां देवान तुमकां नोमान केल्यात. नोमान मुरये चिंत नाका ती एकूच म्हणून तें. दर एके वस्तरेक हें नोमान आसा. दर वस्तरेक आबरू आसा. दर एक वस्तरेक कुरपा आसा. दर एक वस्तूचें काडी दोयाळ काळजाची वस्तरी आसा. वय काय ना? कितले मोगाळ तुमी. दारूण दाल्लो. दाल्लो कोण? रागेश. वय ताका पळोवंक जायना. पयले ताका वस्तरी म्हणटा हे तो येयलो चल चल मागीर उलोवया चल. कित्याक तो कोण? दारूण. आदांव तो रोखडोच बोट दाखयता. आदान कोणाक बोट दाखयलें की तो भयण सांगताले आमची. कोणाक दाखयलें? प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. ही वस्त पोत्तून म्हण गो बाय वाच म्हणत सगळीं. हांव हें करता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. पळयात, उलयलेलीं उतरां सोदतलीं पूण बरयलेलीं उतरां उत्तलीं. देखून जेजूचें शिव वर्तमान बरयलां. वय काय ना? जेजून कितें केलां तितलेंय बरोवन दवरलां. उलयलेलीं उतरां बरयल्या आनी बरयलेलीं उतरां आयज आमकां वाट दाखयता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. आतां तुजें पवित्र पुस्तक खंय आसा? ज्या काळजाचेर बरय. हबाकूक 2:2-4 हें दर्शण बरोवन काड. हबाकूक 2:20 दुसरी ओड ती 4थी ओड.
2 to 4. 2 ओर, दुसरी ओड ती 4 ओड, 2 3 4. हें दर्शण बरोवन दवर अशें बरयलां थिंगा. वाच गो बाय ते. ना ना तें आतां वाचतालें तें. तर पवित्र पुस्तकार रोमन्स 4:17. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. राव एक मिनिट. आतां ही उतर परतून म्हणया. तर खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाई केला. कोणाक केला गोंय आतां? दर एकल्याक. आमी ह्या जाग्याचेर येता तें कितें जावपाक? गोवाई जावपाक. आनी जेजूची आशा, हें तुजें मन बोलदोवपाची आशा, ही देवाची खुशी स्वर्गार जाता ती संवसारान करूंक देवान आमकां काम दिलां. सगळ्या संवसाराक वसात, शिव वर्तमान प्रगट करात आनी सगळ्या देश लोकांक म्हजे गोवाई करात. बरयलां? मेवलां तुमकां? केलां आमी? आमको जाता ती बरी कोत्ताय, ती सिस्टर कितली बरी कोत्ता, आमको जायना म्हणलें कितें फसलें. जायना म्हणनाकात. गांवांत भोंवपाची गरज ना. घरा बेन तुजे फॅमिलीकूच भोंवसय. भुरगीं इस्कोलाक वयता? भुरगीं शिंगता? बायबल वाचूंक केन्ना लायता तुमी तांकां? बाई वाचून दाखय गो म्हाका म्हणटा. जरी तर तुमी बायबल वाचूंक भुरग्यांक लायता जाल्यार तुमी देश राष्ट्राची गोवाई जाता. खूब राष्ट्राची तुमी गोवाई जाता. फाल्यां ते भुरगे हूंय पावतले म्हूण खबर ना. तुज्या आदाराक आनी तुज्या मोगाक लागून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. इन द नेम ऑफ जेजस. इन द नेम ऑफ जेजस. सेट फ्री. In the name of Jesus, I command you. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Rabashi rabalabata hallelujah. 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 Rabashi hallelujah. 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 Rabashi karalabato tariya bachakata. Hallelujah. Rabashi babalabata tata labashu. Shutalabakara labasha babalabat. Hallelujah. Hallelujah. Rabashi hallelujah. Hallelujah. Rabatakata tata rabashika. Ho rabashi rabara bara 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 labasha. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabashi rabalabata. Hallelujah. 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 Eyes to end taka sodoku zai. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. शिसा सरशी पावले तेन्ना ताच्या भोवतणी लोकांची व्हड उरफोस एकटवली आनी ती धर्मशास्त्री ताचे कडेन विवाद कोत्ताले ते ताणें देखले आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन तोडाकलो आनी ताका मना करूंक धांवून आयलो आनी ताका नमन करूंक आनी ताका नमन करूंक धांवून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं विचारलें ताचे कडेन तुमचो कसलो विवाद जातालो. पोत्ती पळून लोकांतल्यान एकल्यान म्हटलें गुरुजी मोनो देवचार बसलोल्या म्हज्या पुताक तुजे सरी हांवें हाडला. तो ताका दोत्ता तितलेय पावडी ताका दोन्नीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा दांत करकरायता आनी तान जाता आनी ताका काडून उडयात म्हणून
हांवें तुज्या शिसांक सांगलें, पूण ताच्यान नजो जाली. ताणें पोत्तू पाळून म्हटलें, भावार्थ नासलोली पिणगा तुमी, केन्ना पर्यंत तुमचे बरोबर हांवें आजचें, केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची, ताका म्हजे सरशी हाडात. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलो आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका फडफडायलो आनी तो दोमनीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडटालो आनी आडवो उदारो लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना तान अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरग्यापणार्थान. आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. पूण तुज्यान जाता जाल्यार आमचे चुचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार म्हणटाय भावार्थ दोत्तल्याक सगलें जाता. जेजूच्या नांवान आयच्या दिसांतान आनी वेळ जातान शांती तुका. भायर सर जेजूच्या नांवान. थँक्यू जिजस. ह्या मागणें आयकलें म्हणून. शांती तुका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शांती तुका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. या फुडें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आयज आमी पळयतात, फाल्यां पळोवचें ना ते भाशेन. फाल्यां नितळ जावन, धवो जावन, काडो घाललो, उजवाड जावन ह्या गाराब्यांसान तूं भायर सरतलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ह्या गाराब्यांसान उजवाड जावन तूं भायर सरतलो. काडोक उजवाडान दाटोवंक जायना. काडोकाक उजवाड धांवडायता. काडोकाच्यान उजवाडाक आटापूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हटलां, जेन्ना देवान काडोक पळयलो, देवान म्हणलें उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. तो उजवाड बरो म्हणून देवान उजवाडाक कुशीन केलो. तेच भाशेन तुज्याय जिवितांत तो काडोक आसा, तो काडोक न्हय, उजवाड जावं म्हूण हें आमचें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलो आनी जेजून देखोना फुडें देंवचारान ताका फडफडायलो आनी तो दोमनीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडटालो, आडवो उदारो लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, केन्ना तान अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरग्यापणार्थान. आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. पूण तुज्यान जाता जाल्यार आमचे चुचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार अशें म्हणटाय भावार्थ दोत्तल्याक सगलें जाता. आनी रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां घडोवन व्हडल्यान म्हटलें, भावार्थ दोत्ता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तुमकां भावार्थ आसा हो भाव बरो जालो म्हणून? हेजो आवाज बंद जालो म्हणून? शांती जाली म्हणून? थँक्यू जिजस. देवाक व्हडल्या ताडान आनी व्हडल्या आवाजान गणगणान ताका थँक्यू जिजस. इन द नेम ऑफ जिजस. बाबा तुका शांती. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. जाल्यार ही भासावणी आसली ती खंयच्यान पळय घेताली ती? रोमन्स 4:17. जो देव मेल्ल्यांक जिवी दिता, ना त्यो वस्तू आस अशें करता. आयज हो भाव मेलोलो जेवण जाला. आयज ह्या भाव जिवितान वायट येयलें तें भायर सरून बरेंपण येयलां. जो भाव आबूज जालोलो, काडोकान आसलो, तो शांतीन येयला, उजवाड जाला. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. हालेलुया जेजस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया जीसस. थँक्यू जीसस. हालेलुया. देवाक आमच्या जिवितांत कितें
बरें पयतें आमकां दाखोवंक ह्या संवसारांत जाय. देखून जेजून तें मागणें आमकां शिकयलां आमच्या बाप्पा सर्गीच्या. आतां ह्या मागण्यांक आदार दिवंक तुजी इंग्लीश म्हात्या वयल्यान वयता, हांव कोंकणी मनीस बाबा. हें पयलें आयक, हें स्वताचें मागणें आयक. आं, जें कितें हिंगा बरयलां तें स्वत. कितें? थँक्यू जीस. हालेलुया. ना ना ना, तेकाय आमी आदार दिवंक जाय. तेजें आयकून तेकाय मान दिवंक जाय. तो आमचो भाव. हय, तो आमचो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीस. प्रेज गॉड. थँक्यू जीस. आतां आतां मातसो शांत घे. आतां मातसो शांत घे. हांव तुजो भाव, तूं म्हजो भाव. प्रेज गॉड. थँक्यू जीस. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज गॉड. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. So देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता ना त्यो वस्तू आसो शकता. असलें जिवीत आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांचें आसा, जायत्या घराब्यांनी आसा. आनी हें जिवीत एक सुमन जाला, एकूच सुमन जाला. एकूच सुमन जाला. असलें जिवीत म्हज्या घराब्यांत एक येयलोलें. पूण ही सकाळीं 10 वरां ती सांजे 6 वरां पासून तेज्या फुड्यान बसोन आनी तो म्हज्या फुड्यान बसोन ही जोडी गोबायलांची त्याच दिसाक आनी तेच घडयेर शांत जाली. आनी आयजूच म्हाका तेणें फोनूय केल्लो. हांवें सांगलें हांव ना, आयज हांव फोंड्या आहा. आनी ताका देवान एक नवें जिवीत दिलां. तर म्हाजी आस आहा ह्या भावाकूय देवान नवें जिवीत दिलां. फुडें म्हाका टायम जावो तेजे भितर देवाचें उतर घालपाक, तेजो मोग करपाक, तेज्या सांगाताक इल्लो टायम सारपाक. आनी जरूर जेन्ना देवाचें उतर तेजे भितर वेता ताका म्हाज्यान सुदारूंक जायना, पूण देवाच्या उतरान जरूर सुदारूंक जाता. हालेलुया जीस. थँक्यू जेजस. ज्या मनशा लागीं घडना तें देवा लागीं घडटा. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. जेन्ना आमी मौन जे कूड, ओत्मो आनी जिवीत. ओत्मो देव आनी ओत्मो हांव, ओत्मो तूं. आनी ह्या ओतम्याक देवान ही कूड दिल्या. ही कूड जावन आसा त्या ओतम्याचें घर. ही कूड जावन आसा त्या ओतम्याचें घर. आनी हें घर विसव घेवपाक. जेन्ना आमी घर बांदता तें कितें करपाक? विसव घेवपाक. घरान विसव घेवपाक. तेच भाशेन ह्या ओतम्यान विसव घेवपाक देवान हें घर आमकां दिलां. हें मातयेचें घर. पूण ह्या घराक आमकां राखण करपाक एक मौन दिलां. कितें दिलां? मौन. आमी ताका जिवीत म्हणटा, मौन म्हणटा, इंग्लिशीन ताका सोल म्हणटा. पूण जेन्ना हें सोल हो हें मौन जेन्ना आमी संवसारीक जिवितान जियेता तेन्ना एक कुडीक आमी विसव दिना. ही कूड आमच्या चिंतना प्रमाणे ह्या मौना प्रमाणे आमी चलयता तेन्ना ओतम्याक विसव ह्या घरांत मेळना. कित्याक ही कूड खंय आसता? संवसारान भडकवलेली आसता. ही कूड देवाच्या उतरान आसना. ही कूड खंय आसता? संवसाराच्या उतरांनी. म्हळ्यार हें मौन खंय आसता? संवसाराची आशा. म्हाका सगलें संवसारीक जिवीत जाय दिसता. हांवूच कोत्तां, ती करिना.
चडशे आमच्या घरांनी आमच्या चडशे बायलांची संवय हांव चडशें नको पूण थोडेशें उलयतां स्वत कांय फोट तेंय हांव सांगूंक नको तेंचेर गाडी हाडल्या ती काय बरी गाडयेन भोंवता तूं तो हॉटाराच घेवन भोंवता मोटरसायकलीन म्हाका हां तेणी केद्दे व्हडलो घर काडलां आमी आजुनूय भाड्यान रावता कसलो पण दादलो तूं दिलो रे म्हाका हां हांव जाणा तूं बरोच म्हणून बरो जोडटालो बरें कितें करतलो म्हणून पूण कांयच ना मरे आतां दादलो कितें करतलो जरी तो देवाच्या उतरां जाल्यार कितें करतलो देवाच्या उतरां ना जाल्यार कितें करतलो हिंगा आमकां दाखयता पयशे कमयतलो आनी आं जरी देवाच्या उतरां ना जाल्यार तो वायट टावण्यान पडटलो कोणाक लागून आशेक लागून आशा बायलेक लागून न्हू बायलेक वत मोह पूण बायलेचें मन आसा तें आशेचें जालां ती आशा आतां त्या घोवाक फुडें वता आशेन आश उलयता आनी आमी केन्ना गुन्यांव केले आतां आतां कोणाक गुन्यांव केलो बायलेक लागून पूण आख्ख्या घोराबो काबार जालो कित्याक तो देवाच्या उतरान नासलो देवाच्या उतर ताका पावोंक नासलें पावलोलें देवान ताका आपल्यास करूंक नासलो केलोलो पूण नाडलो कोणें बायलेन नाडूं ना आशेन नाडलो नांव बायलेक गुत्तात बायल गुन्यांवकारी ना आशा गुन्यांवकारी ही आशा आमकां नाडून दिता ही आशा आमकां त्रासान घालता पयलें पातोक आमच्या जिविताचें ती आशा आनी कसली आशा तांजेर आसा आमचेर ना तें बरें हें बरें न्हू कालूच हाडलेली साडी बरी म्हूण जालें न्हेसली फाल्यां तेज्या ती न्हेसोन गेली तेन्ना तिका आनी कोण दुसऱ्याची साडी बरी दिसली घरा येवन की मिसांव ही साडी बरी न्हू ही साडी बरी न्हू ही साडी बरी न्हू पळोवन हाडलेली अशी ते साडया कोणाची आशा जाली दुसऱ्याची आशा आनी ही खंयची सामको मेस जाली पोन्न्या कोराची नव्या काराची तर जालोली जाल्यार ती आंकवार मोरीची जातली आंकवार मोरी कितें सांगला जाणा तुमी आंकवार मोरीची आशा कितें जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा परमोणे आतां जेन्ना आंकवार मोरीक देवाचें उतर सांगलें तेन तें घेयलें जाल्यार तेन तुमकां उतर खंयचें दिलें तुमकां वस्तऱ्यांक स्पेशली केन्ना आयकूं ना तुमी आयज आयकात कानाक तो सांगता तें आयकात ताणें कितें सांगलें तुमकां आशा करून सांगलें कितें शिकयलां तुजें राज तुजी खुशी ती संवसारान जावं घराब्यान तिणी घर बांदूं आमच्या घराब्यान आमी मागणें करूया देवाची खुशी मागया देवा आमचें कितें देवाची खुशी कितें आमी ओडकूंक जाय काय नाका आनी देवाची खुशी केन्ना मेवता ओडकोंक आमकां केन्ना मेवता खंय मेवता देवाच्या उतरान बायबलान आतां आमी पोतून या बायबलान या एफिशियन पोतून या एफिशियन थिंगाच या पयलें एफिशियन 5 एफिशियन 5 सॉरी 4 एफिशियन 4 4:29 4:29 वाच बाय तुमच्या तोंडांतली बायट सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय बेमर्यादी म्हळ्यार दोन गिन्सनी आसा एक
आशेची जावची न्हय. ताजे म्हणा बेमर्यादेची म्हणल्यार गाडी घालप, अपमान करप, दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करप, तेंय बेमुर्यादीचें. दुसरें उतर बेमुर्यादी जावचें न्हय, आशेचें जावचें न्हय. मागीर त्या फुडें वाच. पोरतें जाल्यार आयकतल्याक सोयेगाक परमोणें बरी देख दिता आनी फायद्याक पडटा तसलीं जावची तुमचीं उतरां. कसलीं जावची? आयकतल्याक आयकता ताका बरें दिसूंक जाय. आनी बरें दिसूंकूच न्हय, ताका फायदोय जावंक जाय. जशें म्हाज्या जिवितांत म्हाका उतर मेवलें रोमन्स 4:17 पवित्र अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाय केला. तिका बापूय आसलें म्हण म्हाका समजल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें देवान म्हाका गोवाय केला. आनी ही गोवायकी देवान पुरी करून जेन्ना हांवें स्वता मानलें तेन्ना देवान पुरी करून दाखयली. म्हाका इंडियेच्या 4 कोनशांनी भोंवडायलो. कर्नाटका भोंवडायलो, महाराष्ट्रा भोंवडायलो, गोंयान भोंवडायलो. आनी दुसऱ्या गांवांनी म्हाका वचपाचें आपोवणें आसलें, पूण हांव वचोंक ना. हांव पयलो म्हाकाच भिता, हांव थिंगा वचोन कितें उलयतलो कोंकणी. लोक बाबडो नको, लोक जाणा ब्रादर, लोक जाणा देवाचें उतर उलयता, लोक जाणा बरें समजीकाय सुटाय बी दिता, पूण लोक नको आपणाची भाशा नको म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हांव कन्नड उलयतां, देवान म्हाका कन्नड शिकयलेलो आसलो भुरगेपणार, पूण ती कन्नड म्हाका बायबलान वाचूंक कळना. ती कन्नड म्हाका तेजे भाशेन तें देवाच्या उतरान ती उलोवंक जायना. म्हाजी कन्नड येस नो 9.5 30 40 100चे नोटी. कळ्ळां तुमकां कितें तें? नाका नाका तें पत्त न्ही, हें फायद्याक पडपाचें ना तुमकां. ही म्हाजी चूक व्हडली जी तुमकां नाका पळय तें हांव हिंगा उलयलां पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. सॉरी म्हणून आमची उतरां जावंक जायी आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा ती. आतां आयकतल्याक बऱ्याक खंयची उतरां पडटा? फक्त बायबलाचेर भासावण्यो आसा पळय त्यो. आनी त्या उतरान जिवीत आसा. त्या उतरान देवाचें पदवी आसा. आनी ताकाच लागून आमी हीं उतरां हिंगा उलयता खरीं ह्या जाग्याचेर, आनी उतरां तुमकां पावता. त्या उतरांचो फायदो काडूंक तुमी तें उतर परतून रिविजन करप. देखून हांवें तें आतां परतून कूड आत्मो आनी जिवीत म्हणून शिकयलां. तेंच तुमकांय उडासाक दवरपाक हांवेंय तें उजार केलां. तिका हांवें म्हाजे थोड्यावाचेर दुसरीं उतरां घातल्यां, पूण त्याच उतराक पावता पळय थिंगा हांव पावयलां म्हाका जाता ते भाशेन. आनी हीच उतरां घेवन तर तुमी घरा वचून गेल्या उपरांत वा तुमी रावता जाल्यार तीच उतरां परतून उगडास करीत जाल्यार तेन्ना तुमच्या भितर तें जिवीत व्हांवता. जशें सामार्थ्यान बायलीक देवाचें उतर मेवलें आनी देवान सांगलें म्हाजें हांव दीन तें उदक तुका पियत जाल्यार तुज्या भितर ती जोर जातली, तुका तान लागची ना. आनीक ती जोर व्हांवत रावतली. ते भशेन हें उतर तुमी आयकता आनी तेतूर परतून उडास केलो जाल्यार आनी तुमच्या जिवितान कितें बरें तें जायें पळय तें तुमकां उलयता उलयता तें मेवलें म्हण तें तुमकां कळलें जाल्यार तुमकां आनीक दुसरे फावटी एवटेन तेवटेन तुमकां कांय त्रास दूख कळचें ना. कित्याक तें दुखीचें, त्या त्रासाचें, त्या कश्टांचें ओकोद तुमचे कडेन आसतलें. आनी तें जावन आसा देवाचें उतर, देवाची पासावणी, आनी तेजें नांव जावन आसा जेजू. हांव एक सांगूंक जाणा तुमकां, हें पवित्र पुस्तक आमी म्हणटा तो जितो जेजू, तो जितो देव. त्या उतराक जिवीत आसा. तूं खंयचेंय उतर घे, ही भासावणी हिंगासर लागू जाता. सोमिया तुवें म्हाज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय म्हाका. हें मानून घेता तुमी?
पदवेची बसवणी म्हाज्या जे कोण आमचे वचल्यांक शिकोण कोण म्हणटा शिकप ना, कोण म्हणटा वाचूंक नको, कोण म्हणटा म्हाका समजना, ह्या मनशाक ही बसवणी व्हडली गरजेची. एक उतर जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें म्हाका सुटका दिल्या. जेजू हांव आर्गां दितां, तुवें म्हाका एक नवें जिवीत दिलां. जेजू हांव आर्गां दितां, तूं म्हज्या सांगात हांव तुज्या सांगाताक जियेतां. खंयची एक बसवणी धाकटुली ही म्हूण आनी कमेंस कर. हालेलुया हालेलुया राबाशिरा बाबा हालेलुया हालेलुया. तुजें जाता ते भाशेन तुज्या दिसान 2 वरां 3 वरां 4 वरां 5 वरां देखून तूं बेश्टें चलतना भोंवतना हें तर हालेलुया भाशेन कोत्ता जावं उरलेली वाट तुका देरां सगलीं उतकी जाता. सैतानाचे तावणे सगळे तुटोवन पडटा. एकूच मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें जावन आसा देवा कडेन उलोवप, देवाचें उतर घेवन. म्हाका जाय तें न्हू, म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय न्हू. देवान कितें सांगलां तें हांवें देवाक उगडास करूंक, बायबल वाचप, ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा आनी त्यो हांवें मेडिटेट करप. देखून मागणें जावन आसा सुमुडचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर. जोशुआ 1:8 आनी 9 हे 2 वस्तू मागण्याक आदार दिता. हे 2 लायनी मागण्याक आदार दिता. जेन्ना तूं मागणें करूंक वयता तुका दिसता मन येता मागणें करूंक जाय, हो आमचो कायदो. मागणें करप जावन आमचो कायदो. कोरिंतकारांक बरोवन पयल्या कोरिंतकारान 9:20 वरान 16 वडीन सांगलां, शिव वर्तमान पुटगट करप म्हाका वडवीक न्हय, पूण देवान घायिल्लो म्हजो एक कायदो. 9:16 हो एक कायदो. आनी हें जावन आसा शिव वर्तमान हें पवित्र पुस्तक. ही जावन आसा देवाची बासावणी. हें जावन आसा सुमुडीचें पुस्तक. ही बासावणी म्हाज्या तोंडाचेर आसूंक. हे बेश्टें हें न्हू, हो कायदो देवान दिल्लो आहा म्हाका. हांव जाणा काय तो कायदो म्हणून. आमी हो तुवें जाल्यार बराबर खंयचें उतर म्हणचें आमी एक सारकी पाठ जाणा. तुज्या गायन आमी बरीं जाल्यात, जेजू तुज्या गायन आमी बरीं जाल्यात न्हू. पूण आमी ती आख्खी बासावणी फाटली फुडली आमी जाणा जावंक जाय. पातकाक फाट करून आमी जियोचे खातीर ही आख्खी बासावणी आमी वाचूंक जाय, ती नियाळूंक जाय. पातोक म्हणल्यार कितें? हांवें कित्याक फाट करप? हांवें म्हाज्या जिविताची लायन उक्ती करूंक जाय. आनी तेन्नाच जेजून म्हाका बक्षिला तें म्हजें कुमसार. देवा मुखार आनी म्हाज्या मुखार जाता जेन्ना ही बासावणी हांव वाचता तेन्ना आनी हांव तें म्हाका नियाळ कोत्ता तेन्ना हांव म्हाज्या पातकाक फाट कोत्ता. तूं एकूच फावटी म्हण जेजूच्या गायन हांव बरो जालो. आर्गां तुका जेजूक. एक फावटी म्हणना फुडें तुजी पेकोवणी तुका मेळोंकूच जाय. पूण आमी म्हणटात पूण आमी समजनात. हांव ब्रादरान म्हूण सांगलें म्हटली म्हूण जेजूच्या गायनी बरो जालें. केलें 100 फावटी. ब्रादर हांवें 100 फावटी म्हणलें एक दीस जालो मरे आख्खोचो कांय जावंक ना. जायती येतात भाव भयणां वचलें सांगपाक. पूण ती कित्याक येता? पेकोवणी घेवंक येता. शिव वर्तमानाक येयना, पेकोवणी घेवंक येता. कितें वाचतालें वाच गो बाय पळय. तें वाच. कितें वाचलें तुवें? आं? जोशुआ 1:8 वाचूंक ना तें अजून वाचूंक ना. वाच. सुमुडचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर आसूंक जाय. कितें जाणां कोणें आमकां सुमुडचें पुस्तक म्हणल्यार कितें? सुमूर्त म्हणल्यार कितें? सुमूर्त म्हणल्यार कितें? आमी पयलीं एक गूट पयलीं आमी जाणा जावंक जाय. सुमूर्त म्हणल्यार कितें? सुमूर्त म्हणल्यार देव एक कायदो. सुमूर्त देवान मोइजेसाक दिलोलो एक कायदो. आमी कितें भयण आमकां शिकयताली. सुमूर्त कोणा कडेन येयल्ली? मोइजेसा थंय येयल्ली. अब्रामाक सुमूर्त नासलोली. पूण अब्राम भावार्थाचो राजा, भावार्थाचो बापूय. आनी भावार्था उद्देशी अब्राम आयज आमचो बापूय. जो कोण देवाक स्वत मानता त्या भुरग्यांचो बापूय भावार्थान. पूण उपरांत सुमूर्त आयली
आनी सुमूर्त मांडून हे कायदे मांडून कोण देवाक मानूना. कित्याक आमचे कडेन कायदे सगळे पाडूंक जायना. पोन्न्या कोरान इस्रायलाक 613 कायदे आसलेले. नव्या कोरान मोइसेसा उद्देश नव्या पोन्न्याच कोरान 10 मनमेन कायदे दिल्ले. जेजू संवसारांत आयलो, जेजून 2 कायदे दिले. तरी आसतना हे कायदे आमचे कडेन पुरी करूंक जायना आनी हे कायदे आमी तोंडान उच्चारून आमी देवाक मानूना. देखून उतरांनी उलोवनूच न्हय, कोन्यांनी करून दाखोवंक जाय. जेजू तुज्या कांय हांव बरो जालो, हांवें कोन्यांनी करूंक जाय कसो हांव बरो जाला. आनी ताका लागून बाय वाचतें पयलें समोरटीचें पुस्तक, समोरचें पुस्तक म्हळ्यार कायद्याचें पुस्तक. सदांच तुज्या सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसूं. ओंठांचेर आसूंक म्हळ्यार देवाचे कायदे, देवाच्यो भासावण्यो, देवान दिल्या त्यो भासावण्यो. जायत्यो भासावण्यो आमकां देवान दिल्ल्यो आसा. ह्या पुस्तकान 4000 अदीक भासावण्यो आसा. आमी कितल्यो भासावण्यो जाणा? कोणी सांगात कितल्यो जाणा? 5, 10, 20 ते देखून आमी नकोत. मिनिमम कमी जाल्यार 200 भासावण्यो म्हूण शिकात. कमी पळय त्यो 200 भासावण्यो. म्हण डायरेक्ट सांगोंक जावचें ना केन्ना, पूण जेन्ना हे भाशेन उबी रावता, वो कोणाकूय तुमी मागणें कोत्ता, वो कोणाकूय हें जाता, वो खूंय तुमी मागणेक वयता, तेन्ना अल्टिमेटीक तुमच्या तोंडांतल्यान त्यो भासावण्यो भायर सरतल्यो. पूण तुमी शिकोकूच ना जाल्यार, हांव शिकोकूच ना जाल्यार खंयच्यो भासावण्यो भायर सरतल्यो? आतां म्हाका चडसो हें पवित्र पुस्तक हांव व्हडीक सांगना तुमची, म्हाका वाचूंक नासलें खरें, पूण वाचूंक नकळो आसतना पासून ह्यो भासावण्यो देवान म्हाज्या काळजान घातल्यो आनी हांवें त्यो काळजान बांदून दवरल्यो. आयज त्या भासावण्या उद्देशी म्हाका जिवीत मेळ्ळें. ते भासावण्या उद्देशी म्हाका वाट उक्ती जाली. ते भासावण्या उद्देशी म्हाका घटाय मेवली. ह्या मनशा कडेन हो 1 किलो पेज घेवन चलोंक जायनासलें. 1 किलो. जेन्ना म्हाज्या लायफान हांव जाणा, हांव केरला वचोंक भायर सरलो आनी चिंतून असो भायर सरलो जीव दिवपाक. आनी कित्याक न्हू? बायलेक व्हरूंक ना, भुरग्याक नाका, कोण नाका, हांव एकलो वयता आनी येता. बायलेकूय खबर ना, कोणाक खबर ना, आनी हांव केरला वचपाक वाटेक लागलो. पूण 1 किलो, 1 कालसांव आनी 1 खोमीस म्हाज्या हातीन धरूंक म्हाका कडेन जायनासलें. इतलें वजन लागतालें म्हाका. आनी बायल म्हाजी पावोवपाक येयलेली रेल्वेचेर. ती बाबडी हिंगा तिंगा धांवताली कोणाचो आदार मागोंक म्हाज्या घोवाक मातसो व्हराय, कित्याक तो आमकां व्हरोना, तुमी ताका आदार दियाय. आनी तें बॅग काडून बायलेन आनी कोणा बायले कडेन दिल्लें. आनी तें बॅग घेवन ती बायल घेवन गेली. पूण हांव वयता आसतना लुंगी मारून गेलोलो. कितें मारून गेल्लो? लुंगी. आनी जेन्ना हांव तेजे सिटार बसलो तेन्ना देवान एक बेलगांवचो मनीस, आमी ताका गांठी म्हणटात न्हू, पूण तो कालसां खोमीस घायलेले आनी हांवें लुंगी मारलेली. आतां गांठी कोण आसलेलो? आनी तो म्हजे कुशीक बसलेलो रेल्वेचेर. आख्खी रात काडूंक जाय आसली आनी अर्दो दीस काडूंक जाय केरला पावपाक आमकां. आनी थिंगा बसले तेन्ना कोत्ता आसतना तो आनी कोणा कडेन कन्नड उलयतालो. देवान म्हाका पयलो तयार केलो ही कन्नड पळय त्या कोणा दिसता म्हाका. आनी तो उलयता म्हणून हांवूय त्या कडेन उलोवंक आनी तो म्हाका कडेन लागलो. आनी हांव कन्नड उलयता आनी हांव ताका पळयता, तो कालसांव घायला हें घायला म्हणून हांव गांठी म्हाज्यान कन्नड उलोवंक जाता, हो कसो उलयता. आनी ती कन्नड उलोवंक जाणालो देखून म्हाका ताणें गोंयान सावन केरला पावलो. तोय थिंगाच येतालो. आनी त्या जाग्यार म्हाका कडेन कार्ड आसलें थिंगाचें. त्या कार्डाक लागून म्हाका एक रूम मेवतालो पेशंट म्हणून. आनी तो रूम म्हाका दिलो. पूण एक तेकाय बाबड्याक आस जाली त्या बेडा रुमान, ताका डॉमेटरी रावंक नाका आसलें. तो म्हाका अंकल आपुणूय. हांवें म्हणलें राव, म्हजे म्हणून रावता जाल्यार. मागीर तेणें ताका विचारलें तूं कोण? ताणें सांगलें हांव तेजी सेवा करतां. कित्याक म्हाका कडेन जायनासलें.
आनी तिणें ताका बाबड्याक दिलो आनी त्या भुरग्यान इतली म्हजी सेवा केली. म्हाका च्या म्हण नासतना जेवण म्हण नासतना वातीक धरून म्हाज्या त्या हितून पावयता हॉलान पावोवन हाडून हाडटा इतली सगळी ताणें सेवा केली. 100 दिसांची सेवा केली आनी 100 दिसान 7 दिसा काबार जाता तर तो कन्नडाक वयतालो पूण तो म्हाका व्हरोंक येतालो. तो कन्नडाक वयतालो पूण म्हाका व्हरोन कोंकणीन पावयतालो. आनी त्या 100 दिसांनी म्हाजें जिवीत बदल्लें मातशें. आनी हिंगा एक भाशण येयलें म्हणून सांगणें येयलें जो कोण तुमी आतां घरा वयतले तेन्ना तुमी बायबल घेवचो उगडचो आनी पयली वडीचेर तुजें कोणाचें नांव पडटा कितें तुका पयली वड मेवता ती वाचची आनी ती तुवें तुका लावन घेवची ती तुका दिल्या म्हण देवान जाप. तेन्ना हो बायबल नासलो म्हाजे कडेन धाकटो बायबल आसलो पूण हांवें तें आयकलें भावार्थान. हांवें तें बायबल उगडलो रातचे शेनवारा शुक्रार राती कडेन शेनवारा वचपाचें आनी तिका म्हाका एक वड मेवली इतिहासाचो बूक 4 30 आनी 6 वड ती मागीर वाचची. स्पेशल देव कसो मोग कोत्ता आनी कितले कोण देवान म्हाका साल्वार केला तिका दाखयता. वय तें वाच पयलें पळय. समृद्धीचें पुस्तक समोरचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं सगलें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन म्हळ्यार समजीकायेन वेवसायीन तिका वेवसायीन हांव नकळो ती लँग्वेज खंयची येयला ती पण समजीकायेन मागीर सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर. समजीकायेन जेन्ना तूं कितें वाचता तें ताजो नियाळ कोर. मागीर तेन्ना सगलीं तुजी कामां शांतीक पावतलीं म्हळ्यार जातलीं. केन्ना जातलीं? तुका आनी म्हाका जायी तेन्ना न्हू जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकोता आनी पाळटा तेन्ना. देवाचें उतर आयकोता म्हणजे भासावणी आयकोता आनी पाळटा. सांगलां ती भासावणीन सांगलां ते भाशेन तूं कोत्ता. जेन्ना देवाचें उतर तूं तोंडाचेर उचलता तूं पोतून तें उगडास कोत्ता पोतून तें इचात्ता पोतून तें नियाळटा तुजो तेन्ना भावार्थ येता. आनी तेन्ना तुजी शांती तुका जें कितें जाय ती तुजी कामां ऑटोमॅटिकली तुका दोळे म्हाका तुज्या हातीन येता. हो एक गूट. आनी कित्याक येता? 9 वडीन सांगता. पयले सद्याक तुका आनी म्हाका भिरांती विणें रावोंक देवान सांगलां. भिरांत कोणातान येता? काळोखांतान. भिरांत कोणातान येता? काळोखांतान. आमचो देव उजवाडान भिरांत येयना म्हूण आमचो देव तुका भिवयना पूण आमी कोण काळोखांत छापय ते भिवयता. देव मात्तलो देव अशें कोत्तलो देवान तें केलां आनी कितें केलां ही सगळीं फटिंगपणां. देव आमचो बोक्षिता. देव कितें कोत्ता? देव आमची काकूत कोत्ता. देव आमची दया कोत्ता. देव आमकां आपणायता. आमचो देव दया काकुसार मोगाळ देव आमचो मोग कोत्ता. आनी देखून तो म्हणटा भिरांती विणें 9 वड वाच. बोलिश्टांनी तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विणें आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेताय थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवें आसा. कोणाचो देव? म्हाजो देव. कित्याक सगल्यांचो देव एक. आमी जायते गिंचांनी आसात आनी आमी ह्या देवाक लागून गेल्यार झगडी करता म्हाजो देव म्हाजो देव म्हण. देखून देवान झगडी करूंक आमकां दिवंक ना. तो तेजो देव मरे तुजो देव तूं कडेन आहा. तूं खंयच्या देवाक मानता तो तुजो देव. पूण देव कोण? देवाचें उतर. देव कोण? मोग. देव कोण? उजवाड. ही उतरां घेवन हितून तूं जियेता जाल्यार हो देव तुजो तुज्या बाराबोर आसा. ही समोरचें पुस्तक ही बूद ही शिकोवण ही जाणवाय ही लायण आमकां दिता. तेन्ना हें म्हाका कडेन नासलें.
म्हाका चडश्यो भासावणी आसल्यो ज्योतंबराची एक भासावणी आसली आनी मागीर म्हाका ताणें सांगलें मामा तूं केरला वच 8 दीस राव कांयच करनाका कोणाक फोन करी नाका तेन्ना फोनूय नासले तूं तिका एकदम लँड फोन करूंक मेवताले फोन करनाका कोणाचो हुस्को करनाका तूं फकत देवाचें उतर आयक आनी हांव गेलो रावलो जशें ब्रदरान तिका सांगलें वयच्या पयलीं तुमकां वाट फुडें तुमचे आतां हिंगा 8 दीस जाले उपरांत तशें म्हणटा तूं प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हाका त्या पासून म्हणूंक जायनासलें तितली उमेद येयनासली जिवाक पूण जेन्ना थिंगासर हांव येता आसतना म्हाका ती ओड मेवली आनी ती ओड जावन एक्ट्स ऑफ अपोसल्स इतिहास धर्मचो इतिहास 4:30 आनी 6 ओड पळयात कशे भाशेन देव म्हाका कितले कडेन म्हजो मोग कोत्ता म्हूण दाखयता आनी आपली ओळख तो म्हाका दिता पयली ओळख जेजू म्हज्या समेत आसा म्हाका कसलीच भिरांत ना दुसरी ओळख जावन आसा जेजू सुमूडचें पुस्तक दुसरी ओळख पवित्र अशें बरयल्लें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गवाय केलो बापूय केला तिसरी ओळख हांव वयता तेन्ना केरळाक पावलो त्या जाग्याचेर ही ओळख म्हाका दिता कितें ती आयकात वाच आनी सारकें म्हाजें नांव घालून जें म्हजें नांव कितें आसा त्या नांवान देव म्हाका उलो मारता आनी तेन्ना म्हाका देवाचो अदीक आनी अनुभव येता आनी म्हाका देवाचो अदीक आनी अदीक मोग चाकोंक जाता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हालेलुया वाच गो बाय 4:36 4:36 4:36 एक्ट्स ऑफ अपोसल वाच अशें जुजे नांवाचो प्रेज गॉड अशें जुजे नांवाचो म्हाजें नांव जुजे म्हजें नांव जुजे देव जाणा आनी म्हाका कळोंक नासलें देव इतलो म्हजो मोग करता म्हणून पूण जेन्ना ही ओड वाचून ही ओड म्हाका मेवल्या उपरांत मागीर हांव सोदूंक आनी हें करूंक लागलो मागीर हांव अदीक आनी अदीक फुगार जावन दुकानी रडोंक लागलो की जुजे नांवाचो आनी देव जुजेचो इतलो मोग करता अशें जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो लेवीत कोणाक म्हणटाले लेवीताची फामील खंयची देवाची सेवा कर पाद्री अशें म्हणून ना पूण याज्ञिकांची देवाची सेवा करपी आयज देवान त्या जाग्यार म्हाका विचून काडलो आयज कोडोन येता आयज हांव देवाची सेवा करूंक तयार आसा आयज देवान म्हाका थंय केला आनी हांव जल्मला तेन्ना सावन देवान म्हाका देव म्हाजो मोग करता हें म्हाका दाखोवन म्हाज्या आवयच्या कुसव्यान तेणें विचून काडलेलो तें म्हाका दाखोवन दिलां अशें तुजें नांवचो एक लेवीत आसलो ताका दोरदूतांनी बार्नाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयाशी दवरलो प्रेज लॉर्ड आतां ही उतरां आयकलीं तेन्ना एका कडेन दूख भोगली म्हण एकूच धाकटुलो पोटाचो कुडको आसलो त्या घोर आसलें आनी व्हडलेशें कांय गिरेस्त नासली सगळी काबार जालोली ओगडायलोली देवान जायती गिरेस्त जायतो गिरेस्त हांव पयलो पूण सारको लाचार जालो भिकारी जालो फकत एक बाट आनी आतां तें इकून हांव दिवचें ना खंय रावचें खंय वयचें अशें सॉरी तो विकून हांव खंय वयचो आनी खंय हांवें रावचें अशें म्हाका चिंतप पडलें आनी तेन्ना हांवें म्हाज्या बायलेक सांगलें जाता तें जावं आमी हें सगळें सोडया हिंगा हें विकया रिणाक फारीक करया आनी आमी वचून केरळा वया खंय रावया केरळा कितें करूंक तेंचे आयदनां धुवपाक बोशे धुवपाक काम करपाक सर्वीस करून चेडूं धाकटुलें आसलें आनी आमी पोट भरया परतून आनी गोंयांत तोंड दाखोवपाक नाका पूण देवाक नाका आसलें हांव हें गोरजेर म्हाजें गांव सोडून केरळा रावपाक पूण एक 2-4 दिसांनी एक देवाची येवजण परतून म्हाज्या मोतीन घातली एक भाटाचो कुडको आसलो ती एक म्हाकोडेन मुदी आसली भांगराची मुदी
तेन्ना ती एकूच आसली पूण आतां 2 काय 3 आसा एकूच घालता ती एक मुदी आसली आनी ती मुदी हांवें 12,000 रुपयांक दिवन केलेली ताका एक तीक आसली येलो सफायर त्यान तुमकां ती फुडली काणी सांगना हांव आनी ती 12,000 हांवें केलेली म्हणटच हांवें म्हणलें कितें ती मुदी त्या शेडीक या आनी ते पयशे व्हरून ताका दिवया म्हाका तें कळलें तें बाट पातकाचें बाट आसलें म्हाज्या ते पातकाच्या आशेन ती मुदी हांवें केलेली चोरयेची न्हू आं कोश्टांची पातोक म्हळ्यार केन्ना चोरूनय पातोक जाता न्हू चोरपाची आयज पासून म्हाका देवान संवय दिवंक ना म्हणटच ते विकले ते विकतेना कितले पयशे येयले 4,600 रुपया केलेली कितल्याक 12,000क भांगराचो वॅल्यू वाडटा आनी खरो वाडला पूण म्हाजे मुदयेचो वालोर देंवला जाप करिनासतना ती मुदी विकली आनी दुसऱ्या सुमाराक हांव केरला गेलो बायलेक भुरग्यांक घेवन गेलो आनी ते 4,600 रुपया येले आनीक त्या धोरमदुताच्या त्या देवस्थानाच्या हातीन केले आनी हांव एक सुमान थिंगा रेतीर केलो आनी हांव घरा येयलो काय 2 सुमान रेतीर केला एक सुमान न्हू 2 सुमान केलो बायलेक एक सुमान करून त्या घरा धाडली तांकांय येयलेलें आनी हांव 2 सुमार रावलो पूण 15 दीस हांवें उपास केलो उपासांनी मागणें म्हणटा न्हू म्हाका खबर नासली उपास कितें मागणें कितें तरी 15 दीस उपास केलो आनी असो उपास केलो की फकत एक उदक पिवन रातचें राती कडेन उदक पितालो तानभर न्हिदतालो आनी सकाळी म्हणल्यार आख्खो दीसभर उपास आसतालो अशें 15 दीस काडले आनी म्हाका जी कूड म्हाका दिश्टी पडना म्हाका कांय कळोंक ना आनी 15 दिसां उपरांत हांव बार्बेरीन हाड काडूंक गेलो हाडूय काडूना व्हडलें जालेलें मातशें तेन्ना म्हाजी नदर म्हाजेरूच पडली आनी हांव म्हाका वडकोंक विसरलो आनी हांवूच कडकडोंक लागलो अरे हो कोण हांव म्हाजी कात सगळी हाडांक लागून वत हाडान दिश्टी पडटाली इस्काटलन हांवूच भिलो म्हाका म्हाज्यान उबो रावंक जायना पूण तसो येयलो घरा भायर सरलो आनीक मागीर कोण गेलो आनी मागीर कितें जालें आनी हांव नको म्हाका उडासना मागीर कोण ब्रदर येयलो आनी त्या ब्रदरान मागीर मागणें गेलें खूब रडलो हांव तेणें म्हाका हालयलो आनी म्हाका तोडलो कित्याक भिलो हांव म्हाकाच हांव भिलो आनी देव सांगता भिरांती म्हणे काळजार पडून राव कांय तुका सांगोंक ना तेन्ना त्या भावान म्हाज्या तो कोण येयलो ब्रदर एक आलो तेणें मागणें गेलें आनी तेणें म्हणलें कित्याक भिता तूं भियो नाका कांय जावना तूं बरो गोट आहा कांय जायना तुका आनी मागीर तिकेट काडून घरा येयलो घरा येवन मातसो रावलो मातसो हें जालो आनी बरो जालो पूण तें भाट जो धीर दिवपी तो जुजे नांवाचो तो देवान आयज पासून दवरलो आनी तें काम आयज पासून हांव करतां आयज पासून हांव तें धीर दिवप म्हणटा तें आजुनूय जावं त्या मनशाच्या जिवितान जावं तें धर्मीक जाग्याचेर म्हाज्या वो तें जावं आनी खंयसर हें काम हांव पयशांचो तोंड पळोवंक वचना एक फावटी म्हाका देवान मतीन घातलें तें करूं जाय उलयलां जाल्यार तें म्हाका तें करूंकूच जाय हांव उरलेलें कांय पळयना म्हाका कडेन आहा ना तें पळयना म्हणल्यार तूं दितलो म्हाका कोण दितलो तूं दितलो आनी देव म्हजें काम सगळें करून दिता इल्लो वेळ लागता टायम लागता पूण ही जाताच जाता कित्याक ही बासावणी आनी बासावणी परत परत तुज्या तोंडांतून दवरशी जाल्यार उजार करशी जाल्यार जरूर देव तुका वो म्हाका सांडिना देखून सुमूर्त कायदो हो कायदो हें पवित्र पुस्तक ह्यो बासावण्यो न्हू कायदे तेच 10 मानामे जाल्यार तेच कायदे न्हू ते कायदे आमकां बऱ्याक दिलोले आमचें सुदारप करपाक तपासून पळोवपाक हो कायदो आमकां उजार करून दाखयता 2 कोरिंथकार 13:20 वर 5 वोड काड पळयात कशे भाशेन देव आमकां दाखयता 2 कोरिंथकार 13:20 वर 5 वोड 5 वाच गो बाय तू कोरिंथकार 13:5 वाच रे बाबा तुम्ही तुम्ही तुमच्या
तुमच्या भावार्था प्रमाणे बारवाता प्रमाणे जियेतात जाल्यार येतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुम्ही चौकशी करात. चौकशी करात. प्रेज द लॉर्ड. आतां परतून आमी म्हणया ती भाशा आनी आमची तपासणी आमकां करूंक जाय. हे कायदे, ही सुमूर्त, ही पवित्र आत्म्यान बरोवन आमच्या बागेंत पावलून ही आमकां दवरलेली आसा. म्हणत आमी आमच्या भावार्था प्रमाणे जियेतात जाल्यार पळोवंक आमचीच आमी चौकशी करूंक जाय. कशी करतली चौकशी? आतां भावार्थ कसो कळटलो? भावार्थ म्हणल्यार कितें? सॉरी, व्हडल्यान उलयात न्हू. भावार्थ म्हणल्यार जें कितें ना पूण तें म्हाका जाय, तें म्हाका जाय आनी तें म्हाका देवान दिलां म्हणून हें स्वप्न, ताका म्हणटा भावार्थ. आतां ह्या भावार्थान हांव जियेतां वो ना, ही हांवें चौकशी करूंक जाय, ही हांवें नियाळ करूंक जाय. ही भासावणी, ही सुमूर्त, हें पवित्र पुस्तकाचो कायदो. कोणाचो कायदो? देवाचो कायदो. जो देवाचो कायदो आसा तो देवाचे उतरान जियेता, ताका तो कायदो लागू जाता. आनी तो कायदो पाळटा, तो काडोखान चलना, तो उजवाडाक चलता. जेजून देवाचो कायदो पाळलो? जेजून देवाचो कायदो पाळलो? कसो पाळलो? उलयात न्हू. पाळलो म्हण काय बरें व्हडल्यान सांगलें तुमी म्हाका. आतां कसो पाळलो म्हळ्यार घुसपली. खरेंच जेजून देवाचो कायदो पाळलो, कित्याक जेजू देव आसलो, देवपण सोडलें, संवसारांत आयलो, मनीस जालो, मनशाच्या कायद्यान तो जिवोंक ना, देवाच्या उतरान जियेलो. तूं आनी हांव कोणाच्या कायद्यान जियेता? चुकलां? चुकलां आमचें? होय. पण ते जेजून हास्याचें फरमण मारलां आमचेर? ना. जेजू म्हणलें बापा तांकां हांवें केलां तें तुमी करात म्हूण सांगोंक ना. कितलीं भितात तुमी, कित्याक तुमी करिनात. फोक्षणां घेवपाक आमी तयार आसा, जेजू कुलो मारूंक आमी तयार आसा, रडोंकूय आमी तयार आसा. जेजून सांगलां तें करूंक तयार ना. तें कशें जातलें? न्हू गो बाय, तें कशें जातलें? हांवें केलां तें जातलें करूंक? जायें खंय केलां तें दाखोवंक जायें? कितें केलां तें जेजून? जायें शिकोवंक? शिंगतली? जेवा तशी वर्तमान 13-20 वर 13 उड काड. काय बरो सादो कायदो, काय बरी सुमूर्त सादी आमचे कायदे जेजूचे. जॉन 13:13 ऑनवर्ड्स म्हाजे मुखार 17वात. हे पळय येता तुका दाखयतलो. हे पळय 13:13 वाच गो बाय. पळय काय बरें. तुम्ही म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुम्ही सारके उलयतात. कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. प्रेज गॉड. मातशें राव बाय. जेजू कोण? गुरू म्हणल्यार कोणाक म्हणटा? टिचर. आनी सोमी? लॉर्ड. मास्टर लॉर्ड, ताका म्हणटा सोमी आमच्या कोंकणी भाशेन. आनी गुरू म्हणल्यार टिचर. आतां हे दोनूय गूण जेजूक आसा. आनी जेजू बराबर आसले ते आपो आसलो, ताणें विचून काडलेले आनी तेचे उद्देशी जायते जाण आनिकूय जम्यांत येयले. त्या भशेन आतां ब्रदर जॉन्सन हांव उद्देशी जायतीं भाव भयणां तेजे सांगाती आनी तेंच्या उद्देशी आयज जायते लोक हिंगासर एकठांय जाता. तेच भशेन जेजू बराबर लोक आसलेलो. आनी तो लोक कितें म्हणटालो जेजूक? सोमी आनी गुरू. आनी चडशे सांगाताक कोण आसताले? आपोसलां. आनी तेन्ना जेजू त्या आपोसलांक देख दिता. आयज आमकां देख दिता.
जशें ब्रदर जॉन्सनान आपल्या टिमीक देख दिल्या. टीम ग्रूप ताणें एक आमकां देख दिल्या, बरी देख दिल्या. खंयची जाणां तुमी? कोण टीम मेंबर आहा हिंगा? ते न्हू, आनीकूय आहा जायतीं. तितले दोग जाणांचे बाबडांचे जावन हांव एक आहा. ती हांव चात्ता म्हणटा हांव तुमकां सांगूंक शकना. मातशें उबे राव एकले कोण आनी सांगात कसली देख दिल्या ब्रदर जॉन्सनान. ना उडास येवपाक आमकां बरो आसूं ते आमच्या भितर आसूंक जाय. उडास ना? बस हांव सांगता. थँक्यू जेजस. जशें जेजून सांगलेलें आपणें केलां तें तुमी करात. पूण ब्रदर जेजस आमकां देख ते भाशेन आमकां देख दिल्या केन्नाच केन्नाच तुमी हेजे पासून आमच्या हे सोबे पासत मागो नाकात. तुमी दियात. तुमी दियात. जसो जेजून उंडो म्हणून शिसांक सांगलें तुमी दियात. ते भाशेन ब्रदर जॉन्सन आपलें जिवीत जोरोवन म्हाका शिकयलां हांव जाल्यार जाणा. केन्नाच मागो नाका, घेवंक पूण दिवंक तयार जा. ही देख हांव म्हणटा म्हाज्या गुरूची म्हाका. आनी आयज पासून हांव ते देखीन चलता. हांव दिवंक फुडें रावतां, घेवंक फाटीं. आनी तेन्ना आमच्या काळार आमकां शिकोवप दिल्लें घेवंक येतलो जाल्यार पासून आय एम द बॉडी ऑफ द क्रायस्ट मागणें शिकोवंक जाय आसलें. आनी तें म्हटलें म्हणटच मागीर तुजें दान हांवें घेवंक जाय आसलें. म्हाका उगडास आसा तेन्ना एक 10-15 वर्सां पयलीं एमान्युएल लॉनान कोण एकलो येयलो आनी बरें व्हडलें पार्सल ब्रदर जॉन्सनाक ताणें हाडलें आनी म्हाज्या हातीन तें दिलें. म्हाजे भितर तकलेन न्हू कपलान पासून वचोंक ना. हांवें तें घेतलें कित्याक तेजें नांव सांगलें न्हू. म्हाका सांगलेलें जाल्यार हांवें घेवंक जावचो नासलो. हांव तेका मागणें म्हणत आसलो. पूण हांवें तें मागणें म्हणोंक लावना ना, विचारूंक ना आनी कितें कोण तें. हांवें तें पार्सल घेयलें आनी बसलो. प्रेयर काबार जालें. हांव तें पार्सल घेवन व्हरोन उमेदीन काडून ब्रदर जॉन्सन म्हणून गेलो. म्हाका तें कोण दिलां? हांवें म्हणलें हांव नोको तुका दी म्हूण सांगलां. म्हाका ती कन्फेशन घेयलां. हांवें म्हणलें ना पार्सल नाका मोल म्हाका, तुका व्हर, आपूण घेयना. दुकान घेवपाचो टायम येयलो म्हाजो, रडपाचो टायम येयलो. कसलें पार्सल आनी खंयचें पार्सल हांव नोको, व्हडलें पार्सल आहा. कितें हाडलां काय भुरग्यांचें हाडलां कितें हाडलां म्हाका खबर ना. हांवें म्हणलें सॉरी, हांवें म्हणलें घेवंक ना खरें कन्फेशन. म्हाका म्हणलें तें तुजें नांव सांगलें म्हूण हांवें तें घेतलें. त्या दिसांतल्यान हांवें दोनूय हात जोडले. कोणाच्याय नांवान म्हाका कोणूय कितें हाडून दी जाल्यार हांव घेवचो ना. आनी हांवें ते दिसांसान हांवें घेवंक तयार सुरू जावंक ना. ही एक देख आमकां म्हाका, हांव नोको तुमकां कितें तें. ही बरी देख दुसऱ्या कडल्यान मागपाची वो घेवपाची न्हू पूण दुसऱ्याक दिवपाची. आनी हें जावन आसा देवाचें देणें. देवान आमचे कडल्यान कांय मागोवंक ना, देवान आमकां दिलां. कितें केलां? आमकां दिलां. वाच गो बाय तें. टायम जालो. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. मागीर हांवें तुमकां देख दिल्या. कितें दिलां? कितें दिलां? कितलीं जाणां जाणात? कितलीं जाणां ही देख आयकतात? कितलीं जाणां ही देख उजार करतात? कितलीं जाणां पोतून पोतून नियाळटात? मेडिटेशन म्हणून कितलीं जाणां हें मेडिटेशन करतात? काल्तिकाय, ल्हानविकाय, एकाच उतराचें सगळें. पूण आमकां जायते हिंसानी कोंकणी भाशेन ही उतरां दिल्यांत. ल्हानवीक कितलीं जाणां आमी घेतात? नॉट टिचींग ऑल्सो. एग्जाम्पल ना एग्जाम्पल. देख म्हळ्यार एग्जाम्पल. हांवें केलां तें तूं कर. सो हांव करून तुका दाखयता. तेज डीड्स देख तेजी.
कोन्यांची देख. माझी वाच गो बाय. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावून गुलाम व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून व्हड न्हय. हें जाणो जावंक तुमी तशेंच करात. तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. प्रेज गॉड. कशें करात? कितें केलां जेजून? पांय धुवप म्हणल्यार आतां हांवें तुमचे पांय धुवपाचे, मागीर तुमी पांय धुतले एकामेकाचे. पांय धुवप म्हणल्यार कितें? खालतेपण, आपणाकच सकयल उडोवप. हें पयलें सुरवातेक सावन जेजून दाखयलें. तरी आसतना ह्या संवसाराक, ह्या मनशा कुळाक ओळखोंक मेळोंक ना. जेजून स्वर्ग सोडून देव तो, देवाचो पूत तो, देवाचें उतर तो, देवाच्या सारको देव तो संवसार येताना मनीस जावन येयलो आनी पातोक म्हणटा तें तेणें करूंक ना पूण आपणायलें. हें पातोक कशें आपणायलें तेणें म्हाका सांगात पळोवया. पातोक करूंक ना. पातोक केलां जेजून? ना, पूण तेणें आपणायलें. तो पातोक जालो, ताका पातोक केलो. कसो? कितें हेळटात तुमी? कशें समजतात तुमी तशें? कशी पथकां केल्ली ताणें आमची? कशें ट्रान्सलेशन केलें? पातोक जालो देखून तो कुसार मेलो. पयलें पातोक जालें, मागीर मेलो. आमचें पातोक कशें घेयलें? कितें करून घेयलें? कितें गुटा ताका? आयकात आयकात आयकात. टायम पिळ्यार करचो न्हय इल्लोसो. जेजू देव, वय काय ना? जेजू कोणाक? देव कोणाक दिश्टी पडना. देव आत्मो. देवाक मरण ना. आसा? देव केन्नाच मरना. कित्याक? ताका पातोक ना. मरण केन्ना येयलें? पातोक आदारलें तेन्ना. जेजून पातोक आदारूंक ना, तरी जेजूक मरण येयलें. कित्याक? कारण जेजून ह्या संवसारांत आमच्या सारकेची कूड घेतली. आमच्या सारकेचो तो मनीस जालो. जावं ना? सोद दिसता तुमकां? म्हणजे एक कुडीक ह्या मनशाक पातोक लागू जाला? ह्या मनशाक मरण लागू जालां? वय. ताकाच लागून आमचें पातोक, हें कुडीचें पातोक, ही कूड जेजून आपणाची केली. हें पातोक आपणें घेतलें. ताणें पातोक करूंक ना. हे कुडीक लागून ताका पातोक केलो आनी ताका खुर्सार मारलो. समजता? पडटा तुमकां? वय काय ना? कित्याक कुडीक मरण आहा. तो कुडी नासलो देखून ताका मारलो. पूण तो आत्मो देखून देवान ताका नव्यान जिवंत केलो. आतां ताका मारूंक जाता? आतां मारूंक जाता? देवाक मारूंक जायना. मनशाक मारूंक जाता. तो मनशाच्या रुपान येयलो. कित्याक हें पातोक आमचें ताणें काडलें. जें मरण आमकां आसलें तें ताणें काडलें. तें खुर्सार किडायलें आनी मनशाकूय अमर जिविताक दवरलो. देखून ती भयण सांगताली फॉरएवर म्हणल्यार आमचो आत्मो देवाच्या उतरान तो रेवळ्ळो जाल्यार आमकांय मरण ना. कूड वयतली, कूड मरतली, मातयेची कूड मातयेक वयतली, पूण देवाचो आत्मो सासनाक जियेतलो. हांव मरचो ना. स्तोत्र 139 सांगता, सॉरी 118. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो. देवान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. आमकां हे त्रास येता, दुयेंस येता, कितें येता, जायतें येता, पूण गेलो. कित्याक मुस्ती कोत्तालो? कांय आवाज ना, सण गेलो. थँक्यू जीजस. बरें आसा. थँक्यू जीजस. म्हणजे देव जेजू कित्याक मेलो? आमच्या पातकाक लागून म्हणटा मी. पातक कोणाक जालेलें? कुडीक. पातक कोणाक जालेलें?
कुडीक ओतम्यांक पतोक ना. आनी ती कूड जेजून आपणाची घेतली, आपणे घेतली, आपणाची केली. म्हणल्यार कोणाची कूड ती? मनशा कूड. आनी मनशा कुळाक सोडवण दिवचे खातीर तीच कूड कुर्सार खिळयली. आनी ते कुडीन 7 आवंडे. कितले आवंडे आहले? केन्ना मोर्चा वखदार म्हणून कितें आवडो आहा तुजो सांग रे, कितें जायें तुका? विचारता न्हू कोणाकूय? आशा विचारता न्हू? पण ताका विचारलें आसतलें, हांव नको, ती खबर म्हाका ना. पूण तेणें उलयलेले ते आवंडे आसा. पयलो आवंडो कितें तो? बापा तांकां बोगस. बापा तांकां बोगस. फॉरगिवनेस आहा आमकां? बोक्षणे आहा आमकां? दिलां आमकां? आतां दिलां म्हणून आमकां तें मेवलां काय आमी तें घेवंक जाय? आमी घेवंक जाय. आमी तें बोक्षणें घेवंक जाय. मेवलां म्हणून बेश्टें शेणलेलें ना तें. तें शेणलेलें ना, तें आमच्या जिविताक आसा. आमी तें घेवंक जाय. दुसरो आवंडो कितें? आयजूच तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. जेन्ना जेजूक तूं स्वता मानता, जेन्ना त्या दावे वाटेच्या उजवे वाटेच्या चोरान जेजूक स्वता मानलें, तूं प्रमाणीक जातलो. पूण तूं वयर वयतलो देवाच्या फुड्यान. हांव जाणा, म्हजोय उगडास कर. 5 मिनटां भितर देव तुका आनी म्हाका बक्षिता. केद्दोय पातकी जाल्यार देव तुका आनी म्हाका, तुजो आनी म्हाजो आत्मो सैतानाक दिना. देव सांगता आयजूच तूं म्हाज्या सांगाताक आसतलो, पूण फाल्यां रावनाका. हांव आयज म्हज्या मतांनी फाल्यां येता जेवा राव म्हणून. देव रावचो ना. हॅलो, फाल्यां येता म्हणल्यार देव मेवचो ना. फाल्यांचो दीस केन्ना कोणें पळोवंक ना सारको. वय काय ना? कितले जाण आतांचे आतां नान जाले आमचे बाबूय. पूण आयज तुका तो टायम मेवला, आयज तुका देवाचें उतर आयकूंक येयलां, आयज तुका समजलां जाल्यार आयजूच तूं देवा सांगाताक वच. आनी देव तुका आयजूच तारण दिता. प्रेज द लॉर्ड. तिसरो आवंडो, वस्तो रे हो तुजो पूत. वस्तो रे हो तुजो पूत. ही तुजी आवय. केदें व्हडलें बाग तुमकां. केदें व्हडलें बाग ह्या देवाचें, देवाच्या पुताचें. वस्तोऱ्यांक मजत तुमकां पवित्र आत्म्याची. एक देणें तुमकां जेजून उलो मारलेलें. चवथो खंय तो? देवा म्हाज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. कश्टावता तो. कोणा पासत? देवा म्हाज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मागीर म्हणटा तो 5वो, म्हाका ताण लागल्या. म्हाका मागीर 6 जेन्ना ताका सिरको उदक तें इनाक दिता पिवंक. मागीर 6 आवंडो कितें? बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. तुमी केन्ना दिला तुमचो आत्मो देवाच्या हातांत? शिकल्या केन्ना कशें दिवंक जावो तो? फकत एकूच शिकयता आमकां पवित्र पुस्तकां उदेशी, आमचो आत्मो साफ करूंक, आत्मो देवाच्या हातीन घालूंक. जेन्ना देवाचें उतर तुज्या भितर वेतलें तेन्ना जो आत्मो देवाच्या हातीन पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव जायती मागणी करूं, हांव जायतें आनी कितें करूं, पूण जरी तो देवाचें उतर म्हज्या भितर रिगोवंक ना आनी देवाच्या उतरार म्हाजी चाल जावंक ना जाल्यार म्हाजो आत्मो देवाच्या हातीन पावोंक ना. कित्याक देवाचें उतर देव. वय काय ना? जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर रेखता तेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर येता तेन्ना म्हाज्या आत्म्यान तें मिसळ जाता आनी म्हाजो आत्मो देवाच्या हातीन वता. प्रेज द लॉर्ड. आनी निमाणो आवंडो 7वो फिनिश. तर जाल्यार आमचो टायमींग कवर जाला. थँक्यू सर. इट इज फिनिश्ड. हांव नको तुमकां कशें कितें कात आहा तें, पूण कितें चुकलां जाल्यार तुमचें म्हाका बोक्षणें जाय. मेवतलें? म्हजी चूक बोक्षितलें तुमी म्हाका चुकल्या ती? व्हेरी गूड. देव बरो. ना कितें हांव समजलां तुमी वय म्हटलां जाल्यार हांव तातलां तुमकां, तर हांव चुकलां म्हणून खंय तरी. देव बरें करूं. समजलां तरी तुमकां? म्हाका खुशाल करतलीं तुमी? हां
हांव दुसरे फावटी येता तेन्ना तुमकां रिविजन मागतलो. एक तरी उतर शिकोवन येतली, एक तरी उतर तेका देवान सांगलेलें आसा. सोम्या तुवें म्हाज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय, म्हाका भलायकी. आनी जर तुमी एक उतर देखून शिकले, एक भासावणी म्हाजी तुमी घेतल्या आनी ती भासावणी तो तुमी मेडिटेट केल्या, ती भासावणी तुमी उलयल्या आनी जेन्ना तुमी येता तेन्ना ती येयन म्हाका मेवल्या जाल्यार जरूर ती भासावणी उद्देशी म्हाका कळोन येतलें तुमकां देवाचें उतर मेळना. आनी हें इजिकेल प्रवाद्याक देवान सांगलें, जेन्ना तूं एका वस्कोत मनशाक हांव तुका धाडटा थिंगा तूं वयतलो आनी तें उतर ताका दितलो, तो घोडी तेज्या पातकान मोत्तलो, जरी उतर ना जावन तूं दिना जाल्यार हांव तुका गुन्यांवकारी करतलो. जरी हांव हिंगा येयलां आनी तुमकां तें उतर दिलां आनी तुमी तर शिकोवंक ना, पूण हांवें दिवंक ना म्हूण समजोन हांव तुमच्या पातकान उत्तलो, तुमकां दिवंक ना म्हण देवाच्या फुड्यान. आनी जरी तर तें उतर तुमी पाळलां आनी तुमी जर तुमचें जिवीत बदलना जाल्यार देवा मुखार म्हाजेंय नांव थिंगा बरयल्लें आसतलें, पुता म्हाज्या जायते वतबे सालवार जाल्या, वय काय ना. तो तुमचो आशिर्वाद म्हाकाय मेवतलो. तुमकां जाय हांव स्वर्गार गेलोलो, म्हाका जाय तुमी गेलोली, तुमकां जाय जाल्यार हांव गेलोलो. तर एकामेका पासत देखून भगवान पावलो सांगता आमच्याय पासत मागात. कितें मागात? देवाच्या उतराची जाणवाय आनी बुद्ध. आमी चडशे कितें मागूंक लायतात? ब्रदर म्हाज्या चेड्याक काम ना, ब्रदर म्हाज्या चेडवाक व्हंकल ना, ब्रदर कांय शिकोना. आमचींच उतरां आमकांच खाता म्हूण आमकां खबर ना. जें कितें तुवें ना म्हणलां तें ना जातलें, वय काय ना. समजना तुमी सुमूर्त कितें सांगता, तुज्या तोंडान तूं कितें उलयताय तेज्या जिवितान घडटा. तुवें ना म्हणलां तुका ना जातलें. तर ना केन्नाच म्हणनाका, देवान म्हाका दिलां. कित्याक हांव उजवाडाचें भुरगें. हांव कोणाचें भुरगें? उजवाडाचें भुरगें. तर हांव उजवाडान रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेसू. आं प्रॉमिसीस कोण करता मागणें? कोण मागणें करता? निमाणें मागणें कोण करता? एंडींग कोण ना? म्हाजी बायल आसा गो बाय, यो 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 यो, लॉजा नाका. लॉजता आनी भिता तो देवा राजाक फाटीं. 2 उतरां देवाक आर्गां दिवपाक कांय ना. देवान तुका हाडलां हिंगा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तुमी कोण ना म्हणटा हाडलां हां. ती म्हजी बायल. तूं फक्त चोडून दिसता म्हाजें न्हू. सर्गींच्या बापा जेजू आनी पवित्र आत्म्या पवित्र तुवें एकल्याच देवा, हांव तुका आर्गां दितां, वखणटां, दिनवासतां जेजू. आयच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुवें जेजू हिंगा आमकां सगल्यांक हाजीर केलेल्या पासत, तुज्या उतराचें जेवण एक एकल्याक दिलेल्या पासत, तें जेवण जेजू आमच्या ओतम्यांक तशेंच आमकां तें उचारूंक ओतम्यांक जेवण तें तुवें आमकां दिलां देखून आमचे कुडीक पेकोवणी दिवंक दिल्या देखून जेजू हांव तुका आर्गां दितां, वखणटां, दिनवासतां. आनी हिंगा सगलीं भाव भयण आयल्याय तेंचेर जेजू तुवें सुभाम आशिर्वाद घातला, तेज्या पासत जेजू हांव तुका आर्गां दितां. तुवें तांकां बऱ्या भुरग्यांक हिंगा आसलेलें गिन्यान आनी जाणवाय दिली म्हूण हांव आदींच फुडें जेजू तुजेर सोत मानतां आनी तुका आर्गां दितां. हालेलुया जेजूस. थँक्यू जेजू. कता रबो रकाला कता शिल्ल लका ममला कता तता लका तो तता कता ममला शिला लका कता तता ल जेस. थँक्यू जेस. शिटा तो लम मला कता तता लका तता शाला आशीर्वाद आमच्या सुम्या सुरिंदराक